फोर सिस्टर प्लीज. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन. हो मोगाळा बापा जेजू क्रिस्ता आणि पवित्र आत्म्या, ह्या वेळार हांव तुका आर्गान दिनवास दिता बापा, कित्याक तुवें आमकां ह्या वेळार सगल्यांक एकठांय केल्ल्या पासत आज आमचो भाव विन्सेंट ह्या सेशनात उलयतलो ते आमच्या सगळ्यांच्या मनान बरे भाशेन रिगोन उरोंक आनी ते उतर आमी आमच्या जिवितांत आवरूंक अप्लाय करूंक तूं आमकां आदार दी बापा. तुजें उतर जावन आसा आमच्या पांयांची वाट आनी जिविताचो उजवाड बापा. आमी एक एकलीं तुज्या एक एकल्याक तुवें आमकां विचून काडल्यान बापा. आमी वी आर द एप्पल ऑफ युअर आय, इच वन ऑफ अस लॉर्ड. आमेन. आनी हे सगळे भयणी आतां ज्यो एकठांय जाल्या ह्या जुमा वरवीं तेंचे सगळ्यांचे फॅमिलींचेर, तेंच्या भुरग्यां बाळांचेर, तेंच्या घरांतले जे कांय त्रास आसात ते तूं सगळे पयस कर बापा. भुरग्यां बाळांचेर बेसांव घाल सायबा. हे मागणें हांव करता जेजूच्या नांवान. आमेन. 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 God, amen. Thank you, Jesus. Praise God. कोणागे टेस्टिमनी हाय? Praise Jesus. आतां हांव सांगता, ओके? हांव न्हय न्हू, हांव हूंय सांगत म्हण. सो सिस्टर जायत दिसान येयली म्हणलें, खरें हिंग तर ना न्ही मुगे आनी जाग हुंयचे कडेन बोर ना. दिस इज माय बेस्ट प्लेस. आय लव दीस प्लेस. वेर एवर हुंय देवागे उतर आयकूं मेळटा थिंगा मुगे जागो. सो पूण मुगे लायफान एक बरें व्हडलें बॅटल, एक व्हडलो दिसतो म्हणजे मनशा चिंतपा जाता ते भाशेन व्हडलो दोंगर जालो आनी तो दोंगर म्हाका झुजपा पडलो. पूण होरें मुगे भयणानो जोरी तें उतर म्हजे भितर नासलोलें जाल्यार हांव मुगे हो आसपा नासलोलो. हांव हे पॅनलाचेर आसपा नासलो आतां. पूण भितर मुगेल्या देवागे उतर आसलो म्हूण म्हाका तें बॅटल देवागे उतरान चोवपा मेळ्ळें. यू नो आनी हें सगळें देव दोतोरां वरवीं, फ्रेंडां वरवीं, नर्सी वरवीं सगळें बॅटल देव हातान घेत तें म्हणजे म्हाका दिसून आयलें दोळ्यांनी. आनी आनी तें आजून जाता पूण टेस्टिमनी येता कित्याक हिंग आतां म्हज्यान जायत उलोवपा जायना कित्याक उंटी आयकताय मागीर म्हाका त्रास. सो बट testimony is coming and everything देवागे रोगतान सगळें धुवन काडलें, जेजूगे रोगतान सगळें पुसून काडलें आनी जेजूगे मोहिमेन आमकां दायज कितें जोयत मेळ्ळें. आमेन. ओके, प्रेज गॉड. सो आनी एक टेस्टिमनी आहा मुगेली बट दॅट्स अ बीट हांव म्हणना फामी म्हूण बट हांव हे सिच्युएशनाक कितें करचें म्हूण म्हाका कळना. ओके हिंग पयलीं सांगता आतां हांव भितर सरलो ना न्ही. हांव भितर सरना आयज म्हणजे आयज ब्रदराक उलयन म्हाका बरें दिसलें कित्याक कोणा सांगपाचें कितें सांगपाचें म्हूण कळना कित्याक हांव मुगलें तूं आहा कित्याक हांव आय एम फोकस्ड ऑन गॉड एंड माय प्रॉब्लम. सो कितें सांगपा वयता हांव आतां जासिंतान म्हणलें वी आर द एपल ऑफ गॉड्स आय. आमी हिंग येताय कित्याकू देवान आमकां आपयलें म्हूण. आमी हिंग येताय कित्याकू तें उतर आयकून काळजां घालपाक. कळ्ळें? आतां सिस्टर मारियाना कितें जालें आमी मागया तिचे पासत पवित्र आत्मा तुमकां कितेंय पूण सांगतलो. आयज कितें जालें ब्रदरान म्हाका मॅसेज धाडली. ओके, मॅसेज धाडली आनी मुगे काळीज सारकें हें जालें ताका उलया म्हूण म्हाका. सो हांवें म्हणलें बरें आनी एक 15 मिनटांनी हांव तुका कॉल करतां कित्याक म्हाका भायर वचपा पडटा. हांव भायर वतां कॉल करपाक. सो ब्रदर मागीर कॉल केलें आनी आमी उलयलीं दोगांय. सो आनी घराको पोतून आयलो तशें तें पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगिल्लें आतां तुका बरो दिसलो ना, तुका आतां बरो दिसलो ना. सो तो आमकां जागो दाखयता, तो आमकां मनीस दाखयता, तो आमकां उबारता आनी त्या जाग्यार दवरता.
कळ्ळें तो कुशी रावन मागीर म्हणटा चोयलें आतां हें तुगे कितें सोगलें मुगेलें आतां तूं कोणाली मुगेली तुका हें सोगलें जाता तें दिल कोणें हांयें सो तो दिता आनी तो सोगलें निवड कोत्ता तें मोड येता तें शांत कोत्ता सो देखून म्हणटा एवरी वन सगळे आमकां गोडे म्हाका प्रॉब्लेम जाता तें देव जाणा आसतलो तें म्हाका वचपा जाय म्हण आय हॅव टू गो थ्रू दॅट स्टॉर्म टू शायन सो ते भाशेन देवागे उतर ना जाल्यार आमकां कांय ना आनी हिंग वेड ना जाल्यार आमी आनी खंय वचून वेड पिड्यार कोत्ताय ते भाशेन सो प्रेज गॉड आनी हितू आमगे पॅनल आसताय चोय सोमरासान पॅनल आसताय जोरी म्हज्या म्हणपा जाता हांव आज येयना चल बंद करया इफ हांव एकलें कोत्ता जाल्यार बरें आयज सेशन ना पूण हीं देवागे भुरगीं सगळीं एकठांय जावन एच एंड एवरी सेशन देवागे काम कांयच बंद पडलो ना म्हाका लागून Praise God. कांयच बंद पडलो ना सगळीं सेशन सारकीं जालीं कळ्ळें सो आय एम सॉरी म्हाका बोगसोण जाय कित्या हांव सिस्टर येयलो ना हांव हाशे हें नासता रावना कळ्ळें आनी आनी होरें हें उत्तर तर आमगे काळजान दिसा दिसपट्टी जाता तें खूंय वचून पडना तें सारकें रीग घेवन रावता आनी आमकां गरज तें जाणो तें आमकां हातियार जाता सो येस प्रेज गॉड दुसरें म्हणल्यार ही म्हजी बगली दोग जाण भुरगीं रावताय एकलें बेल्जियम एकलें फ्रांस सो एकलें आहा तें इगोर्जी म्हजे बरोबर मिसा येता सोदां आयताराचें आनी दुसरें आहा तें केन्ना देवा वडकलो ना तें देवा वडकना आनी तें देवा बोगले रावना ओके सो ते दीस कितें जालें गेले ते सॅटर्डे गेले तें कोरियाक हिंग सांगेलें तें बेल्जियमचें आसलें तें सो गेले ते सॅटर्डे आमी इगोर्जीन कांतार कोत्तालीं मुगे घोव हांव आनी आमी दोग जाण आमगे इगोर्जीची आमी कांतार कोत्तालीं सो एकले हातान मिसा येतान कितें म्हणलें ताका दुसऱ्याकू टुडे यू हॅव टू कम टू चर्च यू हॅव टू कम टू चर्च सो दे कॉल अस होस्ट पेरंट्स दे कॉल अस पेरंट्स सो आर पेरंट्स आर सिंगींग टुडे यू हॅव टू कम आनी तेन्ना ना म्हणना कित्याक ते राती ताका आमी एअरपोर्टार पावपा वचपाचीं तेन्ना ना म्हणना तेन्ना म्हणलें ओके सो तीन दोगांय आमी दोगांय आनी दोगूय आमगे भुरगे धाकले आमी मिसा गेलीं आचोय 2 मोटर घेवन गेले आमी नांव म्हाका मेळ्ळो ना तेको उलोवपाक आनी म्हाका सिंतीत हांव भुरग्यांचें सिंतीत कोत्ता आतां तें मिसा पयले पाट येयला जाल्यार आमगे कोमने वसोता कितें आमी सांगपा जाय न्ही मिसा तें येयला म्हणटरी फेड न्ही तो सो आमी इगोर्जी गेलीं आनी कांतार करपा लागोलीं चल जालें आतां आमी बोर्डाच वयताय कांतराक कोमन्या वेड शांती दिवपा वेड येयलो शांती दिताय तेदो खंय तें अशें केलें सोगलें आनी तें ताका विचारता हें कितें सो तेन्ना ताका आन्सर दिलो ना मागीर कोमन्या वेड येयलो कोमन्या वेड येयलो तेदो न्हू हें कोमन्या गेलीं हें आहा तें मिसा येता तें पयलीं गेलें आनी लायनी पयलीं रावलें आनी हाटल्यान ताका सांगिल्लें अशें कर म्हण तूं अशें करून यो म्हण सांगिल्लें पूण ताका सांगिल्लें ना तूं कोमन्या घेनाका म्हण तूं अशें करून यो म्हण सांगिल्लें आनी हे भुरगे म्हजे बोले आहले एनीवे तें गेलें आनी अशें करून गेलें आनी पाद्री बोले पावलो तशें ताणें कोमन्या गेल्लो हातींत तो हातीं कोमन्या गेल्लो तो कितें कोच म्हण ताका कळना सो तें आतां गेल्लें आनी सामकें बांकाचें येवन ताका विचारपा लागलें कितें करचें आतां सो आनी ताणें ताका आन्सर दिलो ना सो हे चेडवान कितें करचें आज तशी गुटली केली आनी बोट सांगलो सो जाली खबर काबार ओके कांय खबर ना आमी घरा आयलीं आनी रोखडीं ताका पावपा गेलीं जेवलीं केलीं आनी ताका पावपा गेलीं आनी पावपा गेल्लो थंय हांवें पाक केलें आनी हांव भितर गेलें तांचे बाराबर एअरपोर्टार सो बसून उलयता आसतना हांवें म्हणलें आतां हांव मोटरां चिंतितां आतां ताका विचारचें कितें जालें कोमन्या वाडारी सो मागीर म्हणलें वता आसतना विचारतो हांव सो थिंग बसलो कडेन टॉपीक काडलो चोय पवित्र आत्मा काय बरतो थिंग बसलो कडेन एंड हें इगोचे वता तेणें टॉपीक काडलो टुडे माल्या डीड एवरीथींग शी इवन केम टू चर्च And by the way, she took that host. हांवें म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें वॉट हॅपन मागीर आतां हांव स्टोरी जाण जावपा सोदतां कितें जालें मागीर तें म्हणपा लागलें तें गेलें आनी मागीर घेतलो मागीर माल्या सांगपा लागलें आपूण तो आतां घेतलो
I'm so sorry. I didn't know what to do. I didn't know what to do. I'm so sorry. Now she's looking at the reaction on my face, and there's something भिले आत म्हाका चोयन. So I went like, what happened? What did you do? Tell me, what did you do? So ताणें तो बोर्डसान तो आख्खो गुठल काडलो, सोल राबिश आहलो तें, आनी सगळें पायल तेगेलें टिश्यू आनी कितें आहलें तें काडलें, म्हज्या हातान दिलें. हांवें म्हणलें, सॉरी, I don't know, this is where I put it म्हणपाक. So आतां हांवें कितें केलें, I'm like, I'm praying and opening the thing now, कित्याचो Holy Spirit उक्ती कोत्ता सगळीं आपणागेलें. देव काय बरो रे. So हांवें तें सगळें राबिश काडलें मेजाचेर, म्हाका ओद्द मेळ्ळो, ओद्द host मेळ्ळो. And I straight away गेल्लो, I prayed and I received it. So now, then I said, is that what you got? And she said, and she was so guilty, I'm so sorry, I'm so sorry. I didn't know what to do, and Esther didn't tell me what to do. So I'm like, it's okay now. God will show you right now before you leave. So I'm like, this was the half. Malay, you got to check in your pockets. Ubra म्हणले आणि हांव तेगे बोर्सान डीग कोत्ता भितर. So कांय मेळना म्हाका. So I said, okay, I'm so sorry that, it didn't strike me. It all happened suddenly. So, but God knows, Malay. God is a loving God. He loves all of us, Malia, and He loves you equally. You don't have to go to church for God to love you. And everything, He knows, Malay, who we are. And we are so beautiful, and He has called you. You have a purpose. But I'm sorry, I shouldn't have done when I don't know. So, आणि माझ्या रात आतां म्हाका तो ओद्द हुंय आहा तो चिंतपा जाय. घोडे तेगे बॅगां गेलो, घोडे तें टॉयलेटान गेलो, घोडे पडलो. See now, all this I'm thinking, So I म्हणलें, Esther, you got to look for this. I'm सगळी बॅग उगडटाय तेगेली, बॅगां चेन काडटाय आनी कोत्ताय. So, you know what? तें अशें करून बसून आहा थिंगा, पांयां पोंदा पडना. तो ओद्द थिंगाच आहा बसून रावता आमकां दिसती पडपाक. So Esther म्हणलें, there it is. At imagine if she had to stand up, तेगे पांय पडटा आहलो थिंगा. आनी आम जमनी चोवपा पासून वचपा नाहली. एक चोय म्हणलो म्हूण थिंग पांयाको तो होस्ट मेळ्ळो तेका. आनी मागीर हांवें काडलो, ओके, I removed it and I again received it. And then ते म्हणपा लागलें, it was on the floor. Are you still eating it? I said, even if it was in the garbage, I would have eaten it. But then I said, it's okay, it's okay. She felt really bad, and she said, I've never, ever been to church. 18 years the other. I've never, ever been to church. I've never dreamt of being in church. I never even dreamt. I always thought church was a big building. I didn't know what was happening inside. So but I sat there and I just prayed, and I, like, in front of them, we held hands and we prayed at the airport. And at that time I said, Lord, you sent this girl here. I didn't know who was coming in my house, but she came in my house. She saw what was happening in the house. She saw who was the head of the house. And now she left with all the blessings. So I told her, I said, you left this house with all the blessings. So tage ki zale earphones amge garaunle, and she's like very anxious te bashin chodte. So amge garaunle, so upon charging our galle mudpala gole attack to usko. I said, as soon as I go home, I will post your thing to Korea. So I'll make sure you get it. Otherwise, I'll buy you at the airport. No, don't buy me more. So I know. Then I had to ring my husband and to tell him, "Mashe tage earphones gyan yoman." So I'm rauta milla to earphones gyan Paulo. So she had her thing in her hand. My tage slippers will. So I told her, you see, when I told you blessings are going with you, He made sure nothing you lacked, that you did not leave anything here. This is our God. This is the God I serve. Surety, guarantee, perfect God. So when I said you go with the blessings, you're going to another country. And even there, the blessings and God's favor is already waiting for you because you have been in this house. So, and it just goes over her head. And then I was like,
on Sunday session I was like the maki and it was a Saturday and Sunday amge women session avlale. So I was telling them. So one of my sister Nirmala, she said, Maria, that was God's plan. God had a plan for this girl. God wanted to touch her. So God took her in the church. God and how it happened, it just happened mysteriously, amazingly, beautifully. Now all her life she'll remember. And she said, God has already touched her. God already encountered her. God already gave her an experience. So देखून and I to me तो पाद्री को आतां पडलं जाल्यार आमी पासून काडनाय पाद्री काडटा ओडो घातानीक सो तो आतां हुंयच आतां आसा हुंयच आतां पडलो आनी कितकोन पडलो कॅन यू इमॅजिन आनी तो एअरक्राफ्टाचेर वचपा जातालें पूण थिंगा ते चेडवा तोंडांतल्यान कितें उतर भायर सरपा जाय आसलो तें एंड देन शी टूक द होस्ट I didn't ask her. She happened to tell me her experience from nowhere. So I felt it really, I said, Lord, even small things, you show us who you are. You show us where we belong. You show us that we are the apple of your eye. You show us that nothing can go wrong. So I was very, very touched. And last Wednesday, I was waiting to share it. Yeah, it's my old story. But I was waiting to share last Wednesday, this thing happened. But yeah, I couldn't make it. So this is what I'm saying. So I don't know what you would have done, but I did not know what to do, पण तें सगळें देवान त्या वेळार दाखयलें आनी ही भुरगीं आतां म्हाका चोयताय न्ही देन वॉट तूं कितें कोत्तालो तें तूं आनी तें कितें खाता आनी आय एम सो सॉरी आमकां तें सारकें नर्वस जालें कित्याक तें आपणा हें केन्ना खबर ना म्हणपा लागलें कितें बट सी तेणें आनी मिस्टेक केलें ना आतां घेतलें ताणें पूण तोंडां घालना तोंडां घालना तेणें कित्याक आपणा नॉलेज ना म्हणपा लागलें आपूण नेणो तें कितें करपा म्हूण देखून आपूण तोंडां घालना मागीर भायर उडोवपा नाका आसलो आपूण बोट सांगलें तुका मागीर सांगतो म्हूण चिंतून पूण म्हाका उगडास ना म्हणपा लागलें सो प्रेज गॉड सो दिस इज वॉट इट इज God is good all Praise the God the time. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, So, Jesus. thank you, Jesus. जेजू Praise कारगा God. जेजू Jesu कारगा कारगा. Praise God. So, आनी कोणागे कितें आहा सांगपाकू हॅलो Praise God. टेस्टिमनी पयर मांडे ऑफिसान कितें जालें म्हणजे मातशें जिवा बरें दिसना जालें सो आमगे थिंगा एक हेल्थ डिपार्टमेंट आहा आमच्या ऑफिसान सो हांव थिंगा गेलें आनी तेणी म्हगे मातशें प्रेशर चॅक केलो ती म्हणल्यार प्रेशर इज व्हेरी हाय आतां हांव कितें करतलें ऑफिसान तेशें येयलें चलोन आनी हांवें नोट बरयलो कित्याक म्हगे ऑथॉरिटीज आसले ते मिटिंगेक गेलोले आनी कोण नासलें सो हांवें थिंगा रावन मिस्टराक फोन केलो जाणें अशें अशें आहा म्हणलें तूं म्हाका येतो व्हर कित्याक आपणाक येवपा जायना आपणाक मोटर ना म्हणून मागीर हांवें कितें केलें तेणें रोकडो आपणागे भयणीगे घोवा फोन मारलो तो हे सायडीन रावता हूंय आल्दोना सो तेणें फोन मारलो आनी तेणें सांगलें आपूण बांबोली येयलोलो आहा कोणाक घेवन येयलोलो आहा म्हणून लागलो आनी बांबोलीसान म्हगे युनिवर्सिटी रोखडें 4 किलोमीटर तर म्हणून लागलें तेणें सांग तेका तूं वोसोन तेका पिकअप कर आनी मागीर तेका हूंय टॅक्सी मेळटा जाल्यार टॅक्सीन घरा धाड म्हणून लागलो सो थिंगा हांव हेल्था कडेन रावलें आनी मागीर हेल्था कडेन येयलें आनी मागीर तो येयलो म्हाका व्हरपाक तो येयला मागीर रोखडी एक टॅक्सी पास जाली टॅक्सी कडेन विचारली जाल्यार टॅक्सी म्हणून लागलो 1700 म्हणून लागलो आनी म्हणलें म्हगे ते भयणीगे घोवा तेका जाणा म्हणलें थिंगा म्हणलें बांबोली म्हणलें टॅक्सी येताय मार्गांव वचपाचें आनी ते म्हणलें 50 रुपीज बीन घेताय म्हणलें होय म्हणून लागलें आनी तेका खबर ना हे मनशाक कित्याक तो भायर सावन येयलोलो आहा म्हणटरी होय म्हणलें हांवें तूं अमके वाटेंतल्यान वच म्हणलें तेका वाट दाखयली आनी तेका बस स्टॉपाचेर दवरलें तेका आनी म्हणलें हिंगा राव ते टॅक्सी म्हणलें येतली ते टॅक्सीचे म्हणलें
थांबुया म्हणलें मागीर हांव वयता म्हणलें. तितल्या भितर 10 मिनटांनी अशी एक टॅक्सी येयली. म्हणून म्हणलें मडगांव वयता. कितले पयशे? 50 रुपीज. हांवें म्हणलें 50 रुपीज घेताय म्हणलें ते. हांव आनी मागीर आनी एक कपल्स येयली. आनी मागीर ते टॅक्सीन काडलें आनी हांवें म्हज्या मिस्टराक फोन केलो. हांव म्हणलें अमके कडेन म्हाका टॅक्सी मेळयल्या. तूं म्हणली थिंग ते दोतोरा मेळटा जाल्यार थिंग ते कांसाळे वयचें पडटा. तूं म्हणली कांसाळेच्या रस्त्याचेर यो. आं म्हणूंक लागलो. मागीर तो थिंग येयलो. मागीर ते टॅक्सीवाल्यान म्हाका सारकें थिंग देवयलें. आनी थंयसून मुगे सगलीं कामां बरे भाशेन केलीं. आनी जेजू हांव आर्ग दिता. जेजू म्हाका राखलें आनी सांबाळलें आनी बरे भाशेन हाडलेले खातीर हांव देवा आर्ग दिता. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. Arkham Jesus. Jesus Arkham. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Praise Jesus. आणि कोण हा? कोण पूर्ण हा? Hello. Praise Peg God. वर गेलेलो हा सिस्टर एलिझा. Elisa, yeah, there you go. Unmute Kelly. Brothers and sisters in Christ, Praise God. I'm busy at hospital, but मुको हाय गोवायचे जायचे, but म्हाका आतां संदी ना. जस्ट हांव एक दोनीच गोवायचे दिता. देवा आर्गां Praise God. पयले सोके आमी नवे वर्सा मेळ्ळीं. सगल्यांक नवें वरोस देवाच्या देसावांचे नवें वरोस Amen. तुमकां त्या कुटुंबाक हांव देतां. आनी देवा Praise God. हे नवें वर्सान गेल्या ते वर्सान देवान जायते वर्सां जिमितां केल्या आनी ह्यावूय वर्सा देवान जायतें बरेंपण केलें. सो तितूंतले हांव पयले सुवातेर म्हळ्यार एंड ऑफ द इयर क्रिसमसाक हांवें हे फावटी चिंतिल्लें की हांव जी कोण निडी आहाय विडोज आनी सारकी निडी आहाय तेंकां हांव हेल्प करतलें. जें मुको कितें आहा तें हांव दितोलें सगलें एमावंट जें कितें सो देवा आर्गां हांवें मुगे सगलें ब्लेस केलें. लायक हांव आनी जेन्ना आमी एशें कोन्न वावर कोत्ताय हांव मुगे व्हडवीक सांगना पूण जें देवान म्हजे सोबें कितें केलें तें हांव सांगोतां. हांव चोवून येयलें आनी एक वेगळो संतोश म्हाका भोगलो. आनी हांव जाणा आनी दीस इज नॉट फर्स्ट टायम जाय जेन्ना म्हाका हें उतर मेळ्ळें देवागेलें सोयींग एंड रिपींग तेन्नाच हांव तें कोत्तां. सो देवा आर्गां हांव जें हांवें वोंपलोलें दर एका भाव भयणांगे जिवितां तेज्यावन डबल पोर्शनान देवान म्हाका फक्त ब्लेसींग मुगे Amen. घारतो. सो देवा Amen. आर्गां लायक म्हाका हें सोदांच एक म्हाका मुगे लायफान एवरी मंथ हांव आनी मुगे घोरकार कोत्ताय. सो हें म्हाका इतलें बरें दिसता. सो देवा आर्गां ही एक फर्स्ट गोंयकी. देन एक कपल्स UK सान येयल्लीं आनी हांवें गोंयां आसतना तेंचे प्रेयर केलोलो. सो तेंगे भुरगें नाहलोलें हांवें गोवायकी दिलो दिसता म्हाका हेच्या पयलीं तेंगेली. सो तेन म्हाका इनवायट केलें सिस्टर तूं यो आमकां मातशें जाय उतराची सुजमणी. देन हांव तेंकां उतराची सुजमणी दिवपाक गेलें. ती भायर आसतनाच तेंगे मामीन म्हाका सांगलें पुतागे कितें सिस्ट कितें जाला सो तूं मातशें प्रेयर कर. आनी थिंगा घरांत हांव जाणटी आवय बापाय प्रेयर करपाक गेलोलें. सो तेणे म्हाका ते टायमार तें सांगिल्लें. सो हांवें तेच घोडये थिंगाच रावन ते सिच्युएशनाचेर कस गायलो जेजू नांवान आनी जें तेका जाय तें बरेंपण हांव उलयलें. आनी तेणें सांगिल्लें मामा तो फर्स्ट वचून चॅक कोन्न येयलोलो. सो तेणें कितू जालें तें सांगिलां डॉक्टरान सांगलो तेजेर म्हण तेणें मामी सांगिल्लें सो एन सो जालां. हांवें म्हळें तूं चिंतनाका तें आमी मागीर परतून चोया तूं यो म्हणलें घरा कोडें. आनी तो म्हणपाक मामी म्हाका मेळपा जाय हे सिस्टरी सो देवागे उतराची सुजमणी घेवपाक. तेन्ना हांवें तेका जेन्ना तो घराक येयलो तेन्ना हांव तेका ती उतराची तेका सुजमणी दिली.
आणि परतून आम्ही देवा आर्गां दिता आसतना परतून हांवें तेजेर रोजार केलें आनी आतां म्हळें आतां तूं वचून परतून चॅक कर तें आहा की ना तें आनी थिंगा यूके जो तेका सांगलोलें की तूं हें रिड्यूस जायन धाकटें जालें जेन्ना तो चॅकअपाक गेलो तेन्ना Praise God. आनी देवा आनी ती मामी सारकी सारकी खुशाल आनी ते म्हाका रोखडो न्यूज दिसो जालो परतून यो म्हणपा लागली सारकी खुशाल आतां तेंक तो ती सारकी रिजॉयस जाताय Praise आतां God. ही खुशाल काय म्हण चोय Jesu carga, Jesu carga. Jesu karka. Praise God. आतां म्हाका थंय यो म्हणपा लागली सो देवा जेन्ना तेगे डॉटर इन लॉ येयली तेन्ना तेगे डॉटर इन लॉचे हांवें परतून जेन्ना तेंका उतराची सजमणी दिली शिकयलें बरे भाशेन आनी मागीर आमी मागणें केलें सो तेगे सगळें नॉर्मल आहा म्हूण बेबी बा सगळें आनी तेका भिरांत येता म्हूण तें सांगतालें सो अकॉर्डिंग टू द त्या उतरांतल्यान तेका शिकयलें कित करपा जाय तें आनी आतां ती फ्लाय जाली आनी हांवें म्हणलें तूं मागीर वचून चोय आनी जेन्ना तें डॉक्टरागे गेलें तेणें आतां फक्त न्यूज दिलो की मामा तेगेलें सांग म्हूण म्हाका सिस्टरीक सगलें बेबी बा सगलें मुवमेंट बा सगलें बरें Praise एवरीथींग God. इज नॉर्मल Wow. कांय भिवपाची गरज ना म्हूण आनी ती दोग जाण भाव ते एकूच कडेन मिन्स सांगाता रावताय सो आतां मामा सांगिला म्हाका घार येयल म्हणटोरीच रोखडेंच म्हाका सिस्टर एलिजा जाय तेगे बेबी गोवायकी दिल जाल्यार दिल दिसता म्हाका सो जेन्ना घारा कोडे सान हांवें तेंकां तो सिस्टम शिकयलोलो ते भुरग्याक कित करपा जाय तें कित म्हणूं जाय तें आनी तें तेंगे भुरगें उलयता सो आतां तेंकां जाय हांव परतून येन त्यागे उतराची सजमणी दिलोली सो हो कुटुंब देवान Praise आशिर्वादीत केला Jesus. सो ह्या वार्गां एक भाशेन इच्छा तेंगेली काय बरी आनी एशे कोन्न जेन्ना कोणू इच्छा दाखयता तेन्ना शिकोवपाची वार्गां आतांच ही एक गोवायकी मुगेली सो मुगेली तिसरी गोवायकी हांव आतांच हॉस्पिटलान बॅड करून सो थिंगा हांव एक आवयचे मागणें कोन्न येयला हांवें तूं बरी जाली फाल्यां म्हणल्यार घारा पावतली आनी खरेंच ती घोडयेक ती म्हणटा जेसू म्हाका भेटों येयला तूं येयला ना बाये हांवें म्हणलें Praise वय God. मोग कोत देखून आनी ती बेडा वयली थोडो गेल ते वर्सान ती बेडा लागलोली ती बेडा वयली उठोन दुसऱ्या ती जेजू दिवपा ती भोंवताली सो देवा वार्गां आयज ती परतून ती भिरांत येन तिका भिरांत आनी भुरग्यांगे चिंतोन ती मिन्स जाणटी कित कोताय तेंकां आपल्यागे भुरगीं जाय धाकटीं भुरगीं जाय तें सांगाता सो एक भुरग्या विशीं तिका चोड कित म्हणटाय ती लायक तिका हें आहा ती दुये तिका चोवपा ही ना ती तिगेली तिजी बोगले ना ती तेका मॅसेज घाता हें कोन्न आपल्या बोगलेयो म्हाका तुका चोवपा जाय हांवें म्हळें आतां तिका जाय तें शिकयलां हांवें आनी म्हणल्यार तूं आतां टेंशन फ्री न्हिदतोली कांय ना तूं बोर जाली आतां तूं म्हणल्यार हाल घारा येतोली कांय ना म्हण तुका आनी वय म्हणटा आनी आतां ती बेडार रावन देवा सारकी तुस्त कोता की Praise जेजू तूं God. म्हाका बेटो येयलो समज पूण तूं येयलो Jesus. म्हूण हांव तुका आर्गां सो देवा आर्गां ती आवय सवय आसतनाच आनीक आवयक हांव थिंगा भेटोलें आनी तिवूय आपल्यागेली परिस्थिती सांगताली हांवें म्हळें माय तूं एशें कोन्न उलयनाका सो ती देवागे उतरां सोंशी येताली सो म्हाका संदी मेळ्ळी तिकाय तिजेय चडशीं शॅर करपाक देवा Praise आर्गां आनी Devarga. हांव तिचेर मागणें केलें आनी तिका जाल्यार फाल्यां म्हणल्यार तूंय घारा तुका डिस्चार्ज वय बाय म्हणपा लागली हांव येयलोलें बेश्टें चॅकअपा म्हूण दोतोरान म्हाका म्हणपा लागली एशें सांगलें हांवें म्हळें हांव कॅन्सील कोत्तें कांय ना तूं म्हळें फाल्यां घारा पावतली आनी तिवूय आवय हुशाल जाली देवाक आर्गां तेचे भाशेन एक कॅन्सर पेशंट जेन्ना हे भावाक हो पाडो आयकूंक येयलो तेन्ना तेणी म्हाका आपयलें मिन्स उतराची सजमणी घेवपाक देवा आर्गां हे भावाक जेन्ना उतराची सजमणी दिली आमकां जशे परी संवसार आमकां उलयता ते भाशेन देवूय आमकोडे उलयलो आहा
आतां ते भाव म्हणलें तुका जें कितें सांगिलां तें तूं संवसारान जें सांगिल तें आयकोता वो देवान सांगिल तें आयकोता. आतां म्हळें हेजेर तुगे धोल्लो आहा Hello, कितें Fiona. मानून घे. How are you? त्या उतराची सजमोणी दित I'm in the तेजेर Konkani प्रेयर class now. Konkani class now. But कितें म्हणपा जाय दोतोराक तें सोगलें शिकयलें. देवा आर्गां हे भावागेलें सिच्युएशन बोदोल्लें. हो भाव जायते तेगे इम्प्रुवमेंट्स जे तेको कितें जायना आसलोलें तें तो हो भाव करूंक लागलोलो. आनी हांवें म्हणलें आतां स्लोली स्लोली सोगलें बोदोलतोलें. सोगलें बोदोलना म्हणलो कांय ना. देवाको जाय हांव देवा आर्गां दितां. तेचे भाशेन देवा आर्गां म्हगेली दुसरी घोवायक एक आवय जी लायक कितें मोन्ना विशीं ती उलयताली आनी लायक मीन्स नोदोर मारलें आमकां सिच्युएशन दिश्टी पडटा न्हू सो ते भाशेन ती उलयता आसलोली हांव मोत्तां आनी ती आमगे जाणटी म्हणटोरी तेंकां उतराची तितू येना आमी तिका शिकयलें तूं तेश कोन्न उलय नाका तेश कोन्न उलयल्यार तूं थिंग काबार जातोली एश कोन्न ते आवयक हे देवागे उतराची सजमोणी दिली आनी तिज भितर जिवीत उलयलें आनी तिका चलों जायना आसलोलें देवा आर्गां ती लायक मीन्स तितू एनर्जी नासलो तिका पूण जेन्ना ते शिकयलें तूं कित कोर तें आनी तेचे मागणें कोन्न जातोरी आयज तिवूय आवय बरे भाशेन भोंवता विदावट लायक कितें विदावट एनी सपोर्ट मीन्स पयलो सपोर्ट जाय आसलोलो आतां बरें भोंवता सो देवा आर्गां हेवूय आवय पासत हांव देवा आर्गां दितां थँक यू जिजस प्रेज यू जिजस आनी देवा आर्गां आनी घोवायकी आहा म्हाका आतां हिंगा हांव देतोन सांगतलें सो देवा आर्गां जूंय हांव गेलां देवा आर्गां देवान म्हाका खाली हातांनी धाडलो ना थिंगा बोरेपण जिवितान दूर एक भाव भयणांगे जिवितान जेन्ना हांव भितर सरलां तेन्ना तेंगे जिवितां हांवें बोरेपण चोयलांच कित्याक तो भोव बोलिश्ट देव हांव वयशें आदी तें काम कोन्न काडटा Amen. Jesus Praise Garga, हांव Jesus Garga, Praise beautiful. God, praise God. केला हांव घरा कडेन सान उतर उलयतां ती उतरां हांव थिंग पावना फुडें हांव ती चोयतां praise इतुलो देव आमगेलो मोगाळ इतुलो देव आमगेलो बरो आनी हे दिसांनी म्हाका चडशें फोनाचेर हांव मिनिस्टर कोत्तां सो देवा आर्गां काय बरो आमगेलो देव आनी म्हाका ह्यो संदी मेळटाय तेंकां देव घोवायक्यो दिवपाचें देवागे बरेपण जीं कोण अनभावाड तीं आहाय तेंकां हांव देवा आर्गां दितां ल्हानांतल्या म्हाका देवान वेंचून काडलो हो तेगे वावर फुडें व्हरपा God, Jesus. आनी एक Wow. भाशेन ब्रदर टिचींग दितालो सोगले मुगे आमी चोयताय लायक तो म्हणटालो ब्रदर विन्सन म्हणटालो तेका येवपा लॉंग डिस्टन्स कितें तो सांगतालो वेळ जालो खूब लॉंग डिस्टन्सान तो येयलो म्हूण सो थिंगा टायर्डनस आसोता वो आमकां ना हांव आतां कासो जाला हांव कित्या वयतलो मागीर येता एशें कोन्न आमच्यान म्हणूं नाका वय देवा आर्गां हेच भाशेन आमगेले जिवितां घोटा आमी तें चोयनाय तेणें म्हाका लोकेट केला हांव वोस तो दाखयला तेजे बोगले वोस तो ओतमो सालवार कोर हांवें वोसोंकूच जाय Praise आमी God. आमगे काम जालें म्हणटोरी देवान म्हाकाय घरकार दिला बरो घरकार दिला आनी Praise हांवें या म्हणलें वो तेगे कोण कलिग्सां तेगे कोण आनी कोण मेळ्ळी तेका तो म्हणटा या मुगो आमी हांवें म्हणलें या आमी इवन जैन आसा आवट एंड आवट कामां सान वयताय सो देवा आर्गां तो आमगेली काळजी घेता आमी चिंतपाची गरज ना कित्याचीच चिंतपाची गरज ना गेले ते पाटी ब्रदर सांगतालो आनी आमी लायक तो सोगलें तो घालता कित्याक आमच्या तोंडां देखून उतरां तो घालता कितें उलोवपा जाय तीं Amen. आमी चिंतपा Amen. गरज ना Praise God. आमी करपा जाणा कित्याक तो आमचे भितरूय आहा आनी आमगे परिस्थिती तेका खबर आहा आनी जेन्ना हो आमी आमगे सोगलें फाटीं दवरून आमी जेन्ना तेगे वावर करूं वयताय आमगे सोगलें डान जायन आसोता रेडी देवा Archangel. Wow. ह्यो Praise God. वायक्यो तुमी आयकल्याय देखून म्हाका ही संदी दिलोल्या पासत टेस्टिफाय करपा हें देवागे मोग जो तेणें मुज मोग केला पयली सुवातेर आनी देखोचो जो केला आनी तोच मोग हांव फ्रीली आतां
दुसरें हांव वांटिता आनी तो जूय म्हाका लोकेट कोता थिंगा हांव पावना समटायम्स जायत जाणां म्हाका आपयता हांव पावना कित्याक हांव कामां वयता तोरी आसतना जूय पावता हांव थिंगा वयता एवरी डे आमी वयताय सो देवा आर्गां ही संदी देवान आमकां दिलोल्या पासत आनी देव आमकां उजार कोता सो हांव देवा आर्गां दिता थँक्यू जिजस प्रेजीस बरेपणा Thank you, आनी Jesus. तुम्ही शेअर करपा ही संदी दिलोल्या पासत आनी ब्रदर विन्सन थँक्यू व्हेरी मच गॉड ब्लेस यू Praise तुगे God. टिचींग आयकोता म्हाका मिस जाता कित्याक हांव वर्ड शेअर करून वयता तेन्ना हांव लेट ऑन आयकोता Praise यू टू God. ब्रदर जेजू विशे पळय कारगा आमी जेजू बाय कारगा. भयणी एलिजा पासत आणि त्याच्या कुटुंबा पासत पवित्र आत्म्या उदीक उदीक ताका भर आणि राखून स्ट्रॉंग घे. जाता तो आमकां स्ट्रॉंग कोता तो बो बलिश्ट देव कितें आमचे भितर तो स्ट्रॉंग कोता तो कितलीय टायर्डनेस तें टायर्डनेस आमकां ते घडये कोणना जेन्ना आमी उतर शेअर कोत्ताय तेन्ना तें कांयच आमकां तो फील जावपा दिना ना म्हण ती बूक ना म्हण ती तान आमकां तो Wow. तें अनुभवपा तो दिना कित्याक तो बो बलिश्ट देव सगळ्यांक व्हडतें बरेपण आमचे सांगात आसा मोग आमचे सांगात आसा शांती सगळें सगळें सो हो देव आमचे सांगात आसा आमच्यांनी सगळें करूं जाता कांय करूं जायना म्हणलो ना देवा कारणां थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस गॉड ब्लेस Praise यू Praise you, Jesus. Jesus. Thank Thank you, you, जेजू Lord. Thank you, कारगा Jesus. जेजू Praise कारगा God. Wow. Praise God. Thank you, Jesus. Praise जेजू God. कारगा जेजू कारगा जेजू कारगा आनी म्हज्या भयणीनो 2 दीस पयलीं म्हाका आमंत्रण मेळ्ळें हांगा वचपाक थंयसर न्यू क्रिएशन होम तुम्ही जाणा न्यू क्रिएशन होम कितें जाणाय तुम्ही जाणा Yeah, Kalangut. Hallelujah. कालांगूट म्हणटच थंयसर सुमार 40 ड्रग एडिक्ट आहात 20 ड्रग एडिक्ट नॉट 20 म्हाका दिसता एटलीस्ट 35-40 आहात आणि हांव आतां खूब दिसांनी थंयसर गेलो आतां सोमाराच्या सोमारा हांवें सायमनाक सांगलां की हांव येतलो म्हणून पूण हांव गेलो थंयसर सुमार 11:30 11:30 ते सुमार 12:30 पर्यंत पूण उलयता उलयता सुमार 1 वर जावन तांचें जेवण 1 वरांक जाता 1 वर जावन 20 मिनटां जाली 1:20 जाली हे भुरगे हालोनात थंयसरले ते आयकतात Praise आनी God. त्या दिसा पवित्र आत्म्यान म्हाका तांकां सांगलें पळयात खूब जाण तुमी हांगा आहात 15 दिसांक 3 म्हयने आनी कोण आहा 7 वर्सांक कोण हांगा 10 वर्सांक आनी ते आपले दीस काडटात थंय थोडे जाण आनी एकामेका बरोबर पळयात जेन्ना आमी दुसऱ्या दुसऱ्या फामिलींतले थंयसर मेळटात आनी आमी आतां आमचे सगळे राटी घेवन थंयसर येता कशी आसतली आमची परिस्थिती कशी आमची आमचो संबंद कसो आसतलो सारको आसचो ना वय आमी उतर आयकता आतां आमी थंयसर जेवण मेळता रावपाक मेळता थोडें काम करचें पडटा पूण त्या वेळार म्हजे भयणीनो हे भुरगे कित्याक आयकताले हांवें तांकां सांगलें पळयात तुमी जेन्ना ह्या जाग्यार आहात तुमी चिंतात की देवान तुमकां हाडल्यात कित्याक तुमचें मन बदलपाक तुमचें जिवीत बरें करपाक अशें चिंती नाकात की तुमी आतां वायट परिस्थिती कितें तुमी कितें रोवलां तें बियां घातल्यान ती आयज तिची फळां येयल्यात आनी देखून तुमी भितर हांगा येयल्यात सारकें सांगलें तांकां Mm. पूण म्हणलें असली परिस्थिती तुमची सदांकाल आसची ना कित्याक Praise देवाक जाय तुमी भायर गेल्ले देवाक जाय तुमी तुमचें काम केल्लें देवाक जाय तुमच्या फामिली कडेन वचपाक आनी हें गोंय बदलतलें एक दीस गेला आतां सुमान गेल्या म्हयने गेल्या वर्सां गेल्या आनी तुमी आतां चिंतिनात जाल्यार अशेंच उरतलें तांकां सांगलें हें उतर तुमी जें आयकतात तांकां उतर मेळटा हांव सोमारा दीस वेता मागीर फेलिक्स वेता मागीर सायमन वेता आनी कोण वेता सुमाराक आतां ऑलरेडी तांकां फिक्स जाल्यात एक दीस 2 वरां कोण शिकयता हें म्हणलें पळय God. पण भायर जो आहा तांकां उतर शिकयना आनी तुमी इतलीं वर्सां आतां देवाचें उतर आयकत येयल्यात पूण तुमचे भितर बदलाव जावना जाल्यार तुमकां आतां सोयी जाल्या कोण येता हांगा उतर दिता कोण सोयी जाल्या तुमकां जेवण मेळता सोयी जाल्या म्हणून वी बिकम व्हेरी कॉम्प्लेसंट इंग्लिशीन ताका म्हणटा यू बिकम व्हेरी कॉम्प्लेसंट म्हणजे तूं सगळें म्हणटा म्हाका हांगा जेवण मेळता हांगा कोण येता उतर शिकयता म्हजें सगळें सेट जालां हांगा आनी देखून आतां कितें जाता आमचें जिवीत एकदम मेडिओकर जाता म्हणजे आमी फुडें कितें आमचें कितें बरें जाय आमच्या जिवितांत कितें बदलाव जाय आमी आतां भायर वचून आमी काम करीत आमी फामिली कडेन परतून वचत हें चिंतिनात आमी आमचेंच
हे आमी चलता आतां यू बिकम यूज टू इट. तांकां हांवें मातशें स्टर केलें आनी जे भुरगे म्हाका सांगूंक लागले 12:30 आमी 12:30 12:45 आमी आमी जेवणाक तयार जाता एकाक आमचें जेवण जाता 1:20 जाल्यार कोण हात पासून उलोवपाक सुटोंक तयार नासलो. तेजे उपरांत एकाक हांवें पोवीस म्हणलें चलया तांकां पेकोणी दिवया हे सगळें शिकयल्या पुरो म्हणून हांवें तांकां सांगलें तुमचे मदें कोण हात जोणाक पेकोणी जाय. एकलो म्हणलो ही मान फोडटा, एकलो म्हणटा पांय म्हाका एक्सिडंट जाला, एकलो म्हणटा म्हजें पार्किन्सन जालां, एकलो म्हणटा म्हजें पोटांतलें हें म्हजें लिवर सगल्यांक फुडें आपयलें आनी शेकी सुमार 5-6 जाण म्हाका दिसता 5-6 जाण फुडें येयले. असली कितें तरी पिडा आसली आनी पोवीत आत्म्यान तांकां सगल्यांक एकूच आहलो मातसो पार्किन्सन आहलो मातसो हालपाचें कमी जालें ताका सांगलें हांवें तुजें मन कित्याक तो 7 वर्सां हालता पूण तेजें हालोप मातशें कमी जालें. पूण दुसरे आहले ते चलोंक लागले, दूख गेली, बँडींग करूंक लागले, एक्सरसायज करूंक लागले आनी ह्या भुरग्यांनी पळयलें की फकत उतर शिकोवपाचें न्ही, बेश्टो शेरमाव दिवपाचो न्ही पूण ताणें पवित्र आत्म्याची पदवी पळयली. जे भाशेन आमची बाय एलिजा आतां वेता हॉस्पिटलान वेता, उतर शिकयता, तेंचेर मागणें करता, लोकांक थंयसर पेकोणी दिता. जाणय म्हज्या भाव भयणीनो जेन्ना आमची बाय जोनिना ह्या वेळार थोड्याच पयलीं ती आपली गोवायकी दिताली पवित्र आत्मा कितें म्हणटालो जाणा म्हाका पळय देव जेन्ना आमी देवा कडेन येता देव आमचे मागणें सदांच आयकता. ताका Yes. ताका आमची काकूट आहा, ताका तो आमकां कुरपा दिता, आमकां मोग दिता, तो आमकां काकूट दाखयता. पूण जाणय म्हज्या भयणीनो ह्या काळार आमी जी पावल्या आमकां जाय फकत बावट न्हय तो आमी सेकंड स्टेज काबार जावपाची. की सेकंड स्टेज म्हणल्यार कितें, पयली स्टेज कितें आमी कितें बरी ना जाल्यार आरे दोतोर खंय आहा, गाडी खंय आहा, टॅक्सी खंय आहा, मोटर खंय आहा, कोण तरी आमकां डॉक्टरा कडेन हॉस्पिटलान व्हरतलो. हांव ती स्टेज म्हणिना, हांव सेकंड स्टेजूय म्हणिना की बावार्था वरवीं आमकां दोतोराची गरज हांव देवाचें उतर घेता आनी देवाचें उतर जेन्ना म्हाका कितें बरें ना देवाचें उतर घेता आनी देवाचें उतर हांव मेडिटेट करता आनी म्हाका पेकोणी मेळटा. ती स्टेज पासून म्हणिना, हांव तिसरी स्टेज म्हणटा जी स्टेज आमी आतां बरे भाशेन आमी जियेता, आमची सावूत बरी आहा. देंवचाराक चिंता अरे बाबा हांचे मदें म्हाका पिडा दिवपाक जाय जाल्यार म्हाका चिंतूंक जायना आतां हे चलतात म्हाका Praise सारकें God. उज्यान घालतले. पूण आमचें चिंतप ह्या वेळार ह्या निमाण्या काळार अशें आसूंक जाय की आमी दोतोरांक सोडपाक जाय. आमकां बरें ना जाल्यार कित्याक जाणा जेन्ना आमी बरी जायना आमकां कितें आमच्या सावधीन बरी ना आमी आनी आमी चिंता अरे कोण म्हाका दोतोरा कडेन वता, कोण मोयसा कडेन वतलो, हे पिल्ला कडेन वता, खंयच्या हॉस्पिटलान वतलो. हे सैतान जाणो म्हणून तो तुका जेन्ना जाय तुजी मातशी तुजी फकाणां करपाक, तुका मातसो हालोवपाक, तुका मातसो ताका बरी उमीद जाता तुका त्रास करपाक. तो जाणो की तूं आतां तुका मातशें कितें जालें तूं धांवतलें दोतोरा कडेन सगळें मन करतलें. तो पोत्तून येता. देखून भाव भयणीनो दुसरी स्टेज घेवन भावार्थान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावन आमी बरे भाशेन चलपाक हें गरजेचें. पूण हांव तिसरी स्टेज सांगता की आमी आतां इतलें उतर आयकोन आमी आतां इतलें आमचें सावूत बरी जावन आतां सैतान चिंता कित्याक दुयेंस आमकां देवा कडसून येना, हें सैताना कडसून येता. आनी देखून ह्या निमाण्या काळार आमी एक पवित्र जिवीत आमच्या मनाची नडसणी करून आमी उलयता कित्याक बाबा खूब पाटी आमचें उलोवप जाणय उलोवप आमचें कितें आतां बायबल क्लासीन येयलें पूण बायबल क्लासीक आमी कितल्यो वस्तू उलयता म्हणटच आमी जें उलयता, आमी जें चिंतता, आमी जें कोत्ता ही जावन आसा बियां जी ती एका स्पिरिच्युअल जाग्यान वेता आनी ताची फळां आमकां मेळटात. म्हणटच म्हजी सावूत बरी ना जाल्यार, म्हजें काजरी जिवीत बरें ना जाल्यार, म्हज्या फामिलीन वस्तू बऱ्यो ना जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय. ही जी बियां घालता ती पटापटा उलोवपाची, गॉसिप करपाची, हाचे खबरो करपाची आमकां संय जाल्या आमी चिंतिना आमी कोणाचें वायट करूंक चिंतना पूण आमकां संय जाल्या कितलीं उतरां उलोवपाक, आमकां संय जाल्या इतलीं चिंतनां आमी आमच्या मनान हाडपाक, आमकां संय जाल्या खूब वस्तू आमी ज्यो आमकां संय जाल्या त्यो करपाक. आनी ही सगळीं जी आमी वस्तू कोत्ता इतलीं वर्सां करीत येयल्या ही जातात बियां जी एका स्पिरिच्युअल रेमांनी दे गो इन टू द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड आनी ताची फळां आमकां मेळटात. म्हाका Praise ह्या God. नव्या वर्सान ह्या 2025 आनी ताचे फुडें
म्हाका एक बरें पीक जाय जाल्यार, म्हाका बरी सावूत जाय जाल्यार, म्हजी फामील बरी जाय जाल्यार, म्हजी भुरग्यांचें बरें जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? हांवें चिंतूंक जाय उलोवच्या आदीं हांव कितें उलयतां, म्हाका कितें कोणाक हांव देवाच्या उतरां प्रमाणे उलयतां. कोणें येयलो, म्हाका कोणें ताळणी घातली, कोणें म्हाका कितें वायट म्हणलें, मागीर म्हाका दूख भोगता. चड Praise चड God. ताणें म्हाका गड्डो म्हणलो, गड्डो म्हणलो, नाल म्हणलो, बोणो म्हणलो. हांव बोणो जातां, हांव नाल जातां, पूण हांव तें सगळें भितर घेतां. म्हाका केलो दुखयलो, म्हाका बोणो म्हणलो, मागीर रोड. आणि सोयतानाक जाय तुवें रोडलेली, सोयतानाक जाय तुजी परिस्थिती, तुज्या भावना वरवीं अशें जावपाचें. आनी तें जाल्या उपरांत ताका तुज्या जिवितान जागो मेळटा. देखून आमी चोत्रायन रावपाक एकदम गरजेचें. कोणें कितें म्हणलें, हांव तो जातां, म्हाका बरें म्हणलें, देव बरें करूं, वायट म्हणलें, देव बरें करूं. कितें Praise म्हणटाय God. तें, तूं म्हाका कितें बरें म्हणलें, तुका दिसता हांव झाडार आंब्याच्या झाडार हाच्या नाल्लाच्या झाडार वयर चडोन हांव सेलेब्रेट करतलो काय ना. आनी तूं म्हाका कितें वायट म्हणशी जाल्यार हांव वचोन रोडचो ना. तूं कितें म्हूण, हांवें चिंतूंक जाय कोण म्हाका कितें म्हूण, म्हाका कोणूय हालोवपाक तयार आसचो ना. Wow. कोणाकूच Praise God. म्हाका हालोवंक जायना. नोबडी कॅन शेक मी. कित्याक हांव म्हज्या भावना वरवीं चलना. कोणें म्हाका कितें म्हणलें, सैतान येयलो ताळ निघालो, हांव ताचे वरवीं चिंतना. म्हजें मन फिक्स आहा उतराचेर, म्हजें मन आहा फिक्स जेजूचेर. ही जी आमचें चिंतप जावन आसा, हें आमचें उलोवप जावन आसा, हें बदलपाक एकदम गरजेचें. एकदम गरजेचें. आतां आमची टॅक्सीन गेल्या, गाडयेन गेल्या, मोटरान गेल्या, गाडयेन गेल्या, ट्रकान गेल्या, हें सदांच चलतलें म्हज्या भाव भयणीनो. देखून ह्या नव्या वर्सान चिंतून आमी आमचें तोंड उक्तें करुया. जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता, देवाचें उतर म्हणया. आनी आमकां कांय बरें ना उलोवपाक जाय जाल्यार बंद करून दवर. बरें क्लॅम्प घाल, व्हडले क्लॅम्प हाड, झूप करून घाल, सगळे कडेन घाल. आनी कोण घेत जाल्यार, आरे बाबा को आहाय तूं, पुरो. तितकेंच करपाचें. हांव तुमकां सांगतां, ह्या Praise नव्या वर्सान आमी कमी उलोवत जाल्यार बरें. आतां म्हजी बाय मारिया म्हाका हांगा आपयता बुधवारा दीस उलोवपाक. उलोवचेंच पडटा. आतां कितें करपाचें? पूण हांव तुमकां सांगतां, Praise Jesus. खरेपणी आमी जितली स्क्रिप्चर्स से बी स्लो टू स्पीक, बी क्विक टू हियर. म्हणजे कितें? आमी उलोवपाक मातशी स्लो आसूंक जाय, पूण आयकोपाक आमी चड फास्ट आसूंक जाय. म्हणजे जेन्ना आमी आयकता, खूब वस्तू आमकां आयकून मेळटा. खूब वस्तू कोण उलयता ते आमकां सजमणी मेळटा. तो कितें चिंतता, ताची कितें परिस्थिती आहा. देखून म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां जाय ह्या नव्या वर्सान आयकूंक चड. कित्याक जेन्ना आमी आयकता, खूब परिस्थिती आमची बदलता, खूब वस्तू बदलतात. आनी देव आमचे कडेन चड उलोवंक सोदता, कित्याक ताणें आमकां 2 कान दिले आनी 1 तोंड दिलां. पूण आमी चड ताचें आयकोया, ताचें उतर चड आयकोया. जितलें आमी उतर आयकता, तितलो आमचो भावार्थ वाडटलो. फेथ कम्स बाय हियरिंग अँड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. म्हणजे जितलें आमी Amen. उतर आयकता, तितलो आमचो भावार्थ वाडटा. आमचो भावार्थ वाडलो, आमकां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक मेळटा. एक जैतिवंत जिवीत जियेलें, लोक आमकां पळयता. लोक आमकां पळयता, ती आतां देवाच्या राज्यान भितर सरपाक चिंतात. जेन्ना ती देवाच्या राज्यान भितर सरतात, देवाचें राज वाडत वेता. आनी ह्या निमाण्या काळार आमी देवाचें राज वाडोवपाक, देवाचें राज फुडें व्हरपाक, आमच्या जिविता वरवीं आमी भावार्थान चलपाक एकदम गरजेचें. आमेन. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God. देखून Thank ह्या you. Praise निमाण्या God. काळार म्हज्या भयणीनो, आमी जें उतर पाळटा, आमी तें उतर कोत्ता, आमी तें दुसऱ्यांक दिवपाक, आमी तें आमची घोवायकी दिवपाची. बाय एलिजा आमकां आयज 3-4 घोवायकी दिली. तो बरें काम करता. असल्यो घोवायकी आतां पळयात, हांव न्यू क्रिएशन होमान गेलो. मंडे हांव मदर टेरेसाच्या घरान गेलो. मदर टेरेसाच्या थंयसर आतां म्हजी मिसीस ना, हांव थंयसर गेलो. थंयसर त्यो हात, तांकां फकत जाय कोणें तांकां आयकल्लें. कोण तांचे कडेन आयकोंक कोण ना थंयसर. God. कोण थंयसर तांचें आयकना. तांकां कितलें उलोवंक जाय, तांचे भितर कितलें आहा. 2 कान दिल्या म्हाका आयकोपाचें. आनी आयकलें,
80% प्रॉब्लेम गेलो, सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम गेलो. मागीर Jesus. मागणे केले, उठतात, हसतात, तांचे सगळे बरे. आनी देखून ह्या 1.5 वर्सान आमी वचोन आतां थंयसर कुजनान वचोन आतां काने काततात. पयलीं बसताले म्हज्या तोंडान आतां वतात काने काडटात, आतां झाडून मारतात, आतां Yes, काम करतात थंयसर. आनी सिस्टरी आमकां सांगतात की हो लोक जो फक्त पयलो बसोन आसलो, आमकां इतलो त्रास कोत्तालो, आतां आमकां आदार कोत्तात म्हणटात. yes. आदार कोत्तात. पळय म्हज्या भयणीनो, वो लोक जो फकत बसलोलो, सिस्टरीन येवन ताका ताच्या तोंडान जेवण घालपाक ती आपले कपडे धुतात, ती आतां रांदतात, नितळ कोत्तात, कितें नातालांच्या ह्या नातालांक म्हज्या सिस्टरीन म्हाका सांगलें की जेन्ना लोक येतालो थंयसर येतालो जॉय टू द वर्ल्ड. हांवें तांकां एक कांतार शिकयलें, जॉय टू द वर्ल्ड इंग्लिशीन करून ट्यून दिलो, सगळ्यांनी बरयली, प्रॅक्टीस केली. आनी जेन्ना सिस्टरी म्हाका सांगूंक लागलो, जेन्ना लोक येतालो थंयसर तांकां मेळपाक, ती तांकां बसयताली आनी हें कांतार करतालें. आनी लोक अजाप Praise जाताले, God. ही आमी Wow. येयले तांकां खुशाल करपाक, ही आमकां खुशाल करतात. Arkan म्हणजे Jesus. पळय ह्या देवाच्या उतरांक कितलो बदलाव केला. हांवें Yes, करूंक ना, yes. हांव फकत आय एम जस्ट द इन्स्ट्रुमेंट. देवाच्या उतरान तांच्या मनाची नोसवणी केल्या. म्हणटच आमी चिंतूंक जाय न्ही, आमी चिंतूंक जाय. वय आमी सारकें कितें ब्रदर. चिंतता, म्हजें दुखता, म्हजें फोडटा, दोतोरा कडेन वचपाचें, हें करपाचें. भयणीनो, आमी चिंतयो कोणाक आमी दुसऱ्यांक वचोन पावून तांकां एक बरी खबर दिवपाक, तांचें जिवीत बदलपाक, आमी आमची कशे भशेन गोवायकी दिवपाक, हें आमी बुधवाराच्या बुधवार चिंतूंक जाय. बिश्टें आयकलें देवाचें उतर, कसलो फायदो. हांव विचारता तुमकां, कसलो फायदो फकत उतर आयकलें. जे उतर आयकलें आमी पाळूंक आनी आमची गोवायकी दिवंक गरजेची. Praise God. Thank you, Jesus. गरजेची. सारकें ब्रदर. Yes. ना तर हें उतर जे बुधवाराच्या बुधवारा आमी आयकता म्हज्या भयणीनो, बिश्टें आमी आयकलें, थोडे स्क्रिप्चर बरयले, मातशें कितें धाडलें वॉट्सॅपाचेर. जे उतर म्हज्या काळजान आहा, तें उतर म्हाका पवित्र कोत्ता ह्या निमाण्या काळांत. आय एम बीइंग केप्ट ब्लेमलेस. 1 Thessalonians 5:23. म्हज्या आत्म्यान, म्हज्या मनान आनी म्हजे कुडीन हांव आतां तयार जाता जेजूक येवकार दिवपाक. त्या 5 हुशार आंकवारे भाशेन, त्या पिसाळ आंकवारे भाशेन आमी धांवूंक वचपाची गरज ना ह्या वेळार. जाणय, त्यो 10 आंकवारी ज्यो आसल्यो तांच्या मध्ये 5 पिसाट आनी 5 हुशार आसल्यो. जाणय, ह्यो हुशार आंकवारी आनी पिसाट आंकवारी मध्ये कितें फरक आसलो, कितें डिफरन्स आहलें. ह्यो ज्यो 5 हुशार आंकवारी आसल्यो त्यो मागणांनी आसताल्यो. त्यो देवाचें उतर आयकताल्यो. ते पवित्र आत्मो म्हणजे हें तेल म्हणटात तें, ताका म्हणटात पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो ताचे कडेन आसलो म्हणून बाबा आमी जेजूक सोत मानता. हांव जेजूचे बावाट धरता, हांव आतां कुमसार जाला, हें सगळें मेळ्ळां. पूण म्हाका पवित्र आत्मो पोत्तून पोत्तून सदांकाल मेळपाक गरजेचो. म्हज्यान एक पाटी पवित्र आत्मो ज्या दिसा हांवें जेजूक सोमिदेव मानला त्या दिसा म्हजें नवें जिवीत जालां. तो पवित्र आत्मो काबार जाला, तो आतां एक्सपायर जाला. म्हाका जाय सदांकाल म्हजें रिफिलिंग करपाक. 1 वर 1.5 वर सदांकाल. आमी खूब बिजी, आमकां कामाक वचोंक जाय, भुरग्यांचें पळोवंक जाय, नातवांचें पळोवंक जाय, पोटाचें पळोवंक जाय, ऑफिसाचें पळोवंक जाय. पूण तें 1 वर कितलीं बिजी जावं, तें 1 वर कशें करून कमीट करून आमी देवाक आर्गां दिवपाक आनी वाखण दिवपाक आनी प्रेज आनी वर्शीप करपाक, उतर आयकोपाक एकदम गरजेचें. ना तर आमचें Arkan तेल Jesus. काबार जालां. Arkan Jesus. आनी तें तेल Praise काबार God. जाला जाल्यार सैतान येतलो आनी सगळें निसंडन करतलो. मागीर आमी धांवतले हांगा थी एक कोंबीचे घुमटी कातरल्या उपरांत कितें जाता, ती धांवता. तेच भाशेन आमी धांवता. Wow. हें चिकन. Praise God. पूण ह्या काळार आमी पळय, हांव म्हणटा 1 वर, हांव तुमकां 1 वर म्हणटा. पूण हांव पळय, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयल्लो 2000 वर्सां पयलीं पोन्न्या काळार, तो शिसांक सांगतलो तुमच्यान 1 वर म्हजे बरोबर मागणें करूंक जायनासलें. 1 वर तेन्ना म्हणजे आतां आमी ह्या 3ऱ्या मिलेनियम आहात. 2000 जालीं, आतां 3000 इयर्स आतां कॉमेस जाला. म्हणजे 1,000 वर्साक 1 वर, 2000 वर्सांक 2 वरां. आतां हे 3000 वर्सां 3 वर.
3 वरां आमी मागणें करपाचें. एका Praise दिसान God. 3 वरां मागणें करपाचें एकदम गरजेचें. आमी विचारुया आमी कोत्ता काय? आमकां जाय टीव्ही पळोवपाक, मातशें सुपर मार्केट वचपाक, मातशें इल्लें रांदपाक, मातशी इल्ली न्हीद काडपाक. हांव म्हणिनो ह्या काळार हो काळ एकदम वायट, एकदम वायट. तुम्ही नकळो कितलो वायट काळ तो. कित्याक जेजू येवपाचो आसा आनी जेजू येवचे पयलीं सैतान सामको तो जाला तो तो ताडवाला. गोंदळ जाला तो. ताका ती गोंदळ म्हणत. जेन्ना कोण गोंदळ जाता, गोंदळ तुमी जाण फेस्ताक गोंदळ मारता ते बूम बूम, ते भाशेन सैतानाचो बेजो गोंदळा भाशेन जाला. तो जो कोणाचे निसंडण करूंक सोदता तो कोत्ता. पूण तुमी समजता तो दांडो घेवन येतलो. तो सैतान दिसना. तो कोणाचे निसंडण करता, कोणाक मारता, Praise कोणाचे God. काबार करता, कोणाक जिवशी मारता, कोणाक कॅन्सर दिता, कोणाक प्रेशर दिता, कोणाक हें दिता. ह्या वेळार आमी देवाच्या उतरान रिगून आमी मागण्यांनी रावूंक एकदम गरजेचें. Praise God. Thank एकदम गरजेचें. हे तेल जे आमचे काबार जालां कित्याक आमी मागण्यांनी ना. आमी फकत देवा कडेन एका पसरकारा भाशेन येता. हें दुखता सायबा, तुज्या ज्या गायांनी हांव बरो जालो, तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. जेन्ना आमी देवाक पसरकार केला, आमचें आमचें कांयच बरें जावचें ना. आमचो संबंद देवाशी गोड जावपाक एकदम गरजेचो. म्हाका देवा कडसून कांयच नाका. म्हाका फकत तुजो संबंद जाय. Amen. Amen. Praise God. Thank you, हे आमी Jesus. चिंतपाक गरजेचें म्हज्या भयणीनो. कित्याक ह्या काळार आतां तूं सायबा म्हज्या चलयेक बरो न्हवरो दी, म्हज्या पुताक एक Hmm. बरी व्हंकल दी, बारीक बारीक व्हंकल दी, म्हाका पुर्तुगेज पासपोर्ट दी, म्हाका दुडू ना, म्हाका दुडू दी. आमी चिंतता की आमकां कितल्यो गरजो आहा. ह्या वेळार गरजो आमी पयस दवरया आनी आमचो संबंद जेजूशी गोड करपाक आयज आमी सुरवात करया. 1 वर, 2 वरां, 3 वरां फामील उपाशी रावता रावनी. एक दीस कर, सुमाना परत जेवण कर, फ्रिजीन घाल म्हणून हातून मायक्रोवेव खायात तुमी जाय जाल्यार. म्हाका जाय देवा बरोबर सदां काल म्हाका रांदूंक जाय, फ्रेश खावंक जाय, तुज्या पोटाक फ्रेश जाय. तुज्या ओतम्यांक फ्रेश सदां काल जाय, तुज्या पोटाक नाका. थोडी जाणां म्हणटा आमची आमची गोंयची केन्ना म्हणा ना ब्रदर आमच्यान ते फ्रिजीन नाका ते पण आमी सदां काल रांदता. 3, 4, 5 वरां रांदता रांदता रांदता. नाल्ल फोडटात, मागीर करतात, मागीर ज्यूस काडटात आनी इतलो वावर काडटात कुजनान फकत आपल्या पोटुपाक पोवपाक. आनी ओतम्यांक फ्रेश दिवपाक. ओतम्याचे फ्रेश कितें फ्रेश ओतम्याचे. आमी आयताराच्या मिसाक घेता आनी आमी रातचो तेच करता. आनी मागीर संक आमकां मागीर आयमोरी येता तेन्ना सगल्या भुरग्यांक सांगता तुमी पोत्तून घरा यात. म्हणून सकाळींची आमची मातशें मागणें आमोरी केली, तेर्स केलो, आयताराचे मीस जाले. आनी ह्या परिस्थितीन आमी फकत इतलेंच आमी चिंता कसलें जिवीत आमी जियेता. कसलें जिवीत आमी जियेता. आमकां जाय 2-3 वरां देवाच्या उतरान हांव देवाच्या उतरान मागण्यांनी रावपाक. देवाचें उतर आमच्या तोंडांत दवरपाक. जोशुआ 1:8 हांवें ताजेर शिकयलां. जोशुआ 1:8 Oi, brother. आमची उतरां, आमची चिंतनां, आमच्यो खोन्यो ह्या वेळार देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक एकदम गरजेच्यो. म्हज्या भयणीनो हांव तुमकां सांगता, हांव एका टेप रेकॉर्डरा भाशेन तुमकां बुधवाराच्या बुधवारा सांगता. पूण म्हजी जी सदांकाळ क्लास आसता सोमारा थिंचोर हांव टेप रेकॉर्डरा भाशेन करता आनी तांकां सगल्यांक सांगता लोक आतां बदलोंक लागला. आतां 1 वर 2 वरां मागणें करपाक शिकला. आमी केन्नाच चिंतूंक ना. आमी सगळें 5-10 मिनटां मातशें हालालाला शालालाला बालालाला बालालाला कितें शालाला मालाला बाबाबा कितें करता आमी. तेंच घेवन बसले आमी शालाला मामाला मामा मामा हें कितें. Praise God. जेन्ना मागणें आमी करता इन स्पिरीट आमची वोकॅब्युलरी वाडूंक जाय. Arkanchi Suk. Praise ना तर God. मम्मा मम्मा टापा पापा टाटा टाटा हें तेंच घेवन बसून आमी कांयच भितर भायलें सोडना. कित्याक आमी खरेपणी 1-2 वरां आमी आनी मागणें करूंक जाय जाल्यार हांव तुमकां सांगता म्हज्या भयणीनो रातचें करात.
फामील न्हिदल्या तेन्ना तुम्ही वचत एका कुडीन आनी मागणें करा की त्या वेळार शांती हा पूण देंवचार भायर सरतात. त्या वेळार देंवचार भायर सरतात रातचे देखून त्या वेळार आमी मागणेन येवपाक आमकां जाय 8 वरां 6 वरां न्हीद 2-3 वरां पुरो ह्या निमाण्या काळार 2-3 वरां पुरो. आमी चिंता अरे दोतोरान सांगला 7-8 वरां जाय म्हणून कोणें सांगना त्या दोतोरान सांगला तो देव. पूण आमी ते मातसो सुबेज वेळ काडून आमी मागणेनी रावत जाल्यार या दुसऱ्या भाशांनी म्हणजे प्रेइंग इन टंग्स करीत जाल्यार आमी खरेपणी देवाचें उतर शिकत जाल्यार आमी सामके सोल्दाद आमी तयार जातले. आमी त्या 5 हुशार आंकवारी भशेन जातले. ना ते 5 पिसाड आंकवारी भशेन जेन्ना हे सगळे कोमेस जातले कोमेस जावपाचे हा. वेळ ना ह्या वर्सा खूब कोमेस जावपाचे हा. अर्थक्वेक जावपाची हा. आनी एक पॅन्डेमीक कोमेस जावपाचे हा. खूब वस्तू जावपाच्यो आहात. तुम्ही देवाचें उतर शिका. हांव तुमकां काय सांगना देवा जेजून कितें सांगला म्हत्वाचो 24वा विस्वर हे सगळें घडोवन येवपाचें आहा. पूण आमी आमची कुडी आमच्या आत्म्याची आमच्या मनाची आमच्या कुडीची खरेपणी आमी सोल्दाना भशेन चलना जाल्यार म्हज्या भयणीनो कितें जातलें जाणां आमचें निसणटण जातलें. जेजू येवच्या आदीं आमचें निसणटण जातलें. आमी ताका येवकार दिवपाक तयार आसची ना. देखून ह्या निमाण्या काळार आमी खरेपणी देवाच्या उतरान रिगून रावपाक एकदम गरजेचें. हे पोटाचें खामाचें हे सदांकाळ चलतलें. इट विल बी बिझनेस एज युजुअल. Praise God. नोआच्या काळार हांव तुमकां सांगता हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगला परतून परतून सांगून आतां तुमी वाजयतल्यार नोआच्या काळार जें घडलें तें ह्या दिसांनी घडपाचें हा. लोक काजार कोत्तालो काजाराक वेतालो सुपर मार्केटान वेतालो हे भाटां घेतालो भाटां विकतालो जेवण कोत्तालो फेस्तां कोत्तालो सान्नां वडे कोत्तालो सगळें चलतालें. आनी तेन्ना पावस येयलो आनी खाबार करून रोयलें सगळीं. जशें नोआच्या काळार घडलें ह्या काळार घडपाचें कित्याक आतां सगळें शांत दिसता. पूण एक्चुअली स्पीकिंग इन द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड आत्मीक संवसारान ह्या वेळार गैर चलता. वॉर चलता. Wow. धुमाळो चलता. कित्याक जेजू सगळा येता. जेजू ह्या संवसारान येवपाचो आनी ह्या वेळार जेन्ना तो येता हे झूज कोमेस जाला. तुम्ही पळयात देवाचें उतर आयकत जाल्यार खरेपणी पुत्रान तुम्ही रिगत जाल्यार प्रेइंग इन टंग्स करीत जाल्यार पवित्र आत्मा तुमकां दाखयतलो. आमी कुड्डी जाल्या जो आमी धर्म करता आयतारचे मीस आयकलें तेरेस केलो आमी धर्म करता. Praise God. Thank you, Jesus. आमचे दोळे उगडपाक आमचे आत्मीक दोळे उगडपाक आमी मागणी करूं. आयज हांव जेन्ना मागणी करता हांवें म्हणटालो सायबा जितल्या लोकांक हांव मेळोंक सोदता तांचे दोळे उक्ते कर. ज्या भाशेन एलिजान ते मागणे केले आपल्या आपल्या ताचो एक गिहाजी म्हणून आसलो तो म्हणटा सगळे लोक थंयसर भायर आहात कितलो लोक आहा. आनी एलिजा ताका सांगता अरे ते सगळे भायर आहात न्ही पूण आमचे कडेन जे आहात तांचे वरून चड आहात. तो म्हणटा अरे आमी 2 जाण आहात आनी ते सगळे भायर आहात आमकां काबार करपाक उडोवपाक. आनी तेन्ना एलिजा त्या त्या गेहजाची तो ताचे बरोबर आदार करता ताचे तो मागणी करता सायबा म्हणटा ताचे दोळे उक्ते कर. आनी तो पळयता आनी त्यो ताका दाखयता म्हणजे ताका ताका खरेपणी ते थंयसर आसले पूण ताका ताच्या ह्या दोळ्यांनी पळोवंक जायनासलें. ही हॅड टू सी इट विथ स्पिरिच्युअल आयज. तो दोळे पळयता आनी तो पळयता की सगळे सोल्दाद म्हणजे आंज बोडवे आपले झुजान तयार आहात आनी ते आतां फकत एलिजाच्या उतराक तयार रावल्यात. आनी एलिजा तांकां आपयता आनी तांकां सगळ्यांक कुड्डे करतात. सगळ्या सिपायांक कडेन कुड्डे करतात. वजारांनी येयले ताका व्हरपाक. आनी पळयात बाबड्यान तो थंयसर लोक येता कुड्डो ते कुड्डे करतात. सगळ्या सिपायांक कुड्डे करतात. एलिजाक कसलो पावर आहलो त्या काळार आयज आमकां पवित्र आत्म्या उदेशी सैतानाचे बेण वाजोवपाक आमचे कडेन तो पावर आहा. आमी जाणो Amen. Hallelujah. Thank मातशें कितें जालें मातशें दुखलें कितें जालें वयर सकल्या कडेन आमी आमी धांवता लायक हेडलेस चिकन्स. you. देखून म्हज्या भयणीनो तूं हांव कित्याक सांगता हांव मोगान सांगता. हांव कोणाक हें करपाक किटकिट करपाक सांगिना कित्याक आमी खरेपणी देवाच्या उतरान ना जाल्यार
तुका आनीक 4 दीस मेवतले ह्या संवसारान आनीक सुमार देवाचे काकुतीन तुका आनीक म्हयनो मेवतलो आनीक 2 वर्सां मेवतली पूण भाव भयणीनो ह्या संवसारान ती गेल्या उपरांत तुका दिसता ह्या असल्या चिंतांनी आमी स्वर्गाक पावतले आमकां भावार्था हांव विचारता तुमकां आमकां भावार्था आमी भावार्थान चलना जाल्यार समजा आयज जेजू येयलो लुकाचो 8वा विसवर 18वा विसवर मातसो घालात प्लीज लुकाचो 18वा विसवर वोड 8 हांवें कितले फाटी हो घाला पळयात जेजू कितें विचारता तो म्हणटा जेन्ना मनशाचो पूत ह्या संवसारान येतलो म्हणजे तो येवपाचो एकदम थोडो वेळ पावला जेन्ना तो येतलो ताका बावाट दिसती पडटलो काय विल ही फाइंड फेथ ऑन दी अर्थ लुकाचो 18वा विसवर वोड 8 वाचूया मातशी प्लीज उपकार करून मातशी व्हडल्यान वाचात स्लो वाचात ओय हांव तुमकां सांगता तो तांकां बेगीनच निवाडटलो तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारान बावाड मेळटलो काय आपूण जेजूच हो प्रश्न विचारता जेजूच हो प्रश्न विचारता तो ही वोपार घालता आनी तेन्ना तो म्हणटा कितें म्हणटा तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारान बावाड मेळटलो काय हो प्रश्न तो विचारता हो प्रश्न आयज पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका विचारता समजा आयज रातीक आतां आमी जेन्ना उलयता जेजू येत जाल्यार ताका तुजे भितर म्हजे भितर बावाट दिसती पडटलो काय हो प्रश्न आमी आमकांच विचारपाक आमी आमी फकत आयकता मागीर फुडले दीस गेलो मागीर फुडल्या बुधवारा येता पूण हांव विचारता आमचे भितर बावाट ताका दिसती पडटलो म्हणजे बावाट आमचे भितर हा जाल्यार तो आमकां दिसती पडोंक जाय जेन्ना कोणाची गोवायकी आयकता हांव तुमकां सांगता म्हाका कळोन येता त्या मनशाक ते बायलेक बावार्था वा बावार्थ ना गोवायकी वरवीं कळोन येता प्रेज गॉड जेजू म्हणटा म्हाका बावार्थ दिसती पडटलो काय आमकां गोवायकी ना जाल्यार बावार्थ खंय गेला आमचो कितें आमी केलां येसुमानून कितें केलां आमी देवाच्या राजवडकीन समजा आमची पिडा आमकां पिडा आसली कसले त्रास आसले आमी ते उतर घेवन कशे भाशेन एक जैतिवंत जिवीत जेला तेन्ना म्हाका बावार्थ दिसती पडटा पूण जेन्ना हांव म्हणटा दोतोरा कडेन गेली हें गेलें तें गेलें बावार्थ आहा तातूंत हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो बावार्थ आहा तातूंत ना हांव फकत देवाची काकूट मागता देव काकूटकार तुका काकूट दितलो तो आनीक 2 म्हयने आनीक 2 वर्सां 5 वर्सां दितलो तेचे उपरांत कितें जातलें तुजें प्रेज गॉड देखून म्हज्या भयणीनो आमी सगळें सोडून हें सगळें खावपाचें आनी गाडयांचें आनी हें आनी तें सगळे वस्तू ह्या संवसाराचे सोडून आमी तो वेळ मागण्यांनी काडपाक 1 वर 2 वर 3 वरां जितलें आमी आमचें तेल बोत्ता जितलो आमचो बावार्थ आमी वाडयता जितलें आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता तितलो आमकां दुमाळो येतलो तितली आमची परिक्षा येतली तितलो आमकां त्रास जातले पूण जेजू हा म्हणून आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेतले हांव कोण कोण देवाचें उतर आयकता एका कानान सोडटा ताका परीक्षा आसना ताका कसली गोवायकी दिवपाक कांय ना कित्याक ती उतर करिना म्हणटूच ताका आनी सैतान कितें म्हणटलो अरे सैतान म्हणटलो ही म्हज्या राज्यान आहात ही सगळी म्हज्या राज्यान आहात ती आनी कितें गोवायकी दिली ती फकत म्हजे बरोबर आहात तुमी सजमतां कितें सांगूंक सोदता तें गोवायकी कोणाक आसतली गोवायकी आसतली जें काय आमी उतर शिकता जें आमी आयकता तें उतर आमी त्याच दिसा कॉमेस करता हांव प्लॅन करता हांवें आयकलां आतां फाल्यां हांव करतलो हें उतर शिकतलो हांव 1 वर काडटलो हांव हें करतलो तेंचो मागीर त्या शेजाऱ्याक मेवतलो तें उतर हांव शिकलां तें आतां दुसरें आतां आमी आयज आमी किंडर गार्डनाची भुरगीं न्ही आमी इतले वर्सां आमी देवाचें उतर आयकता 2020 आमी कॉमेस केली थोडीं जाणां तुमी आतां उतर शिकूंक तयार जाल्यात पूण ती गोवायकी आमची आसपाक जाय
हांव म्हणिना की आमच्या जिवितान कसलो धुमाळो येवचो ना, म्हज्या जिवितान पासून धुमाळो येतलो, पूण आमचे कोडे उतर हा, आमचे कोडे जेजू हा, आमचे कोडे पवित्र आत्मा हा. आमी एक जैतिवंत मनशे, आमी एक जैतिवंत मनशे, आमी जैतिवंत जावची ना, आमी जैतिवंत जाले जेजू वरवीं. सैतानान कितले करूनी, नाचोनी, तकलेर बसोनी, कितें करूनी, गोंडला भाशेन गोंडलूय मारूनी, म्हाका कांय पडोंक ना. हांव ताचेर कांय दोचो ना. हांव फकत जेजूचेर म्हजे दोळे दवरतलों. हांव झूज करतलों देवाच्या उतरा वरवीं. रागार जाल्यार तुमी कोणूच उलयना म्हजे कडेन. आर्कान जेसू, महिमान जेसू. Praise God. God. ताणें म्हज्या भयणीनो, आमची गोवायकी जी आमी दिता न्ही, म्हाका कितें म्हज्या कुडीक कितें जालें, म्हाका म्हज्या घराक कितें जालें, म्हजे गाडयेक कितें जालें, ह्यो गोवायकी आमी आतां बंद करपाक एकदम गरजेच्यो. आमी त्याच किंडरगार्टन टेस्टिमनी आमी आजुनूय आहा जाल्यार आमी आयज खरेपणी उतरांत रिगून रावया, 1, 2, 3 वरां काडुया. आमी दुसऱ्यांक आमचीच परिस्थिती कितें आहा ती सोडून आमी दुसऱ्या मदें उजो घालपाक आमी वावरुया. वेळ एकदम कमी आहा, कित्याक आमी तोखताक तसलीं फळां दिवपाक गरजेचीं ह्या वेळार. जेजू येतलो तेन्ना विचारतलो आमी, अरे बाबा तुवें कसलीं फळां केल्या? सायबा कितें फळां? हांव म्हजीच सावत बरी नासली, हांव हांगा मावतलो, त्या दोतोरा कडेन, त्या वैद्या कडेन, हें पिल्लां घेता, आनी फळां कसलीं? फळां कसलीं? कित्याक आमी आमचेंच चिंता. पूण जेन्ना तुजी चोत्राय जेजूचेर आसता, ताच्या उतराचेर आसता, तूं खरेपणी देवाच्या उतरा प्रमाणे तुजेंच हांव तुमकां सांगता म्हज्या भयणीनो, आयकात, हांव कितें सांगूंक सोदता, पवित्र आत्मा कितें सांगूंक सोदता ह्या वेळार. आय नीड टू बी ब्रोकन. आय नीड टू बी ब्रोकन म्हणजे कितें? सायबा तूं कितें सांगताय तें म्हजी चोत्राय तुज्या उतराचेर आहा. तूं कितें म्हाका सांगूंक सोदताय, पाट करून त्याच वेळार हांव करूंक सोदतां. फाल्यां रावचो ना, रातीक पासून रावचो ना. हांव हें काबार तुका हांव वेतलो आनी तें उतर जें आयकलो तुवें म्हाका सांगलें तें हांव आयजूच करतलो. समजा तुका तुज्या चीफ मिनिस्टरान तुका आपयलो, तुका तेन्नाच आपयना, चीफ मिनिस्टर तुका केन्ना, पूण ताणें समजा तुका फोन केलो, अरे बाय मारिया, तुज्यान मातशें म्हाका एक काफ्रियाल, चिकन काफ्रियाल करूंक जाता? चिकन काफ्रियाल करूंक जाता? Praise God. तुमी कितें म्हणटले? पळय करूंक जाता, हांव बरें करतां, रांदतां, फाल्यां करतां तुका. ना ना, आयज रातीक जाय आसलें. आनी चीफ मिनिस्टर आपयता तुका, तूं कितें करतली? अरे चीफ मिनिस्टर म्हाका केन्नाच करना, ताणें म्हाका फोन केलो आनी ताणें म्हाका सांगलें चिकन काफ्रियाल कर म्हणून. कोणें ताका सांगलें हांव बरें चिकन काफ्रियाल करता म्हणून? तूं आतां वयतली बाजारांत पुताक सांगतली, घरकार, अरे बाबा चल, सावंताचो फोन येयला, चीफ मिनिस्टर, चल हाड, इतले बरें हांव फण मारता, हें करता, आनी 2 वरां ताका सांगलां, आनी तूं मातशी गाडी भायर वचनाका, मातशी गाडयेन होम डिलिव्हरी दिवपाक चल वस्तू. कित्याक सावंतान फोन केला. पण जेन्ना आमचो जेजू आमचे कडेन उलयता, जेजू तूं सदांच उलयताय न्ही, आसा फाल्यां पळोवया, Praise God. फाल्यां पळोवया, फाल्यांचो दीस आयलो आनी कितें, सैतान कितें आनी हाडटा, कितें ताळणी हाडटा, आमकां कितें बिजी दवरता, आमकां सगळ्या कामांनी आमकां बुडून दवरता. फाल्यांचें परवाचें परतून बुधवाराचो दीस येयला, आमी आयकता. दीस गेलो, सुवान गेलो, म्हयनो गेलो, वर्स जालें, आनी आमी थींच आहा. सारकें, brother. Praise God. So true. कित्याक आमकां संय ना, जें आमकां पवित्र आत्मा सांगता तें आयजच करपाक. हांव थाराव घेना. आय डोंट मेक अ डिसिजन टू डू इट नाव. म्हणजे भयणीनो, हांव कित्याक हें सांगता? कित्याक आमी जेन्ना हें करीत जाल्यार, आतां तुमी म्हाका पळयत जाल्यार, आतां तुमकां म्हजें तोंड पळोवंक जाता, हांव जे भाशेन उलयतां तुमकां म्हणटलें हांव रागार आहा. हांव रागार ना. हांव रागार आहा सैतानाचेर, जो सगळ्यांक तुमकां दुमाळो करता, त्रास करता. पूण म्हज्या भयणीनो, ह्या निमाण्या काळार आमची चोत्राय जेजूचेर, ताणें आमचे पासून कितें केलां, आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलप, पवित्र आत्मा आमकां दिला, ताचेर आमी चोत्राय धरून तो कितें सांगता तें करपाक. म्हजी न्हीदूय पिड्यार जाली जाल्यार नो प्रॉब्लम, हांव तें करतलों पयलें. कित्याक तोणें म्हाका कितें सांगलां तें हांव पयलें करपाक तयार आहा. तो म्हाका दिसना,
म्हजो गोरकार हा, म्हजी बायल हा, म्हजी भुरग्यां ती दिसतात म्हाका. जेजू म्हाका म्हज्या दोळ्यान दिसना, पूण ताच्या उतरान ताणें म्हाका कितें सांगलां करपाक. आयज म्हाज्या देवाच्या उतरा वरवीं तो म्हजे कडेन उलयला. कित्याक म्हजें जिवीत सारकें ना, म्हजें सगळें जिवीत म्हज्या संवसाराच्या वस्तूंनी बुडलां. आयज जेन्ना पवित्र आत्मा तुजे कडेन कितें उलयता, तूं आयज कितले थाराव घेताय. त्या 5 हुशार आंकवारी भाशेन तूं कोत्तलोय, वा त्या 5 पिसाट भाशेन म्हळ्यार जाल्या न्हिदुया, पुरो न्हिदुया. आनी तो येत जाल्यार मागीर तुमी वतल्यात तेल हाडपाक. तेल हाडपाक म्हणजे तेन्ना मागणें कोत्तेल्यात, तेन्ना उपास कोत्तेल्यात, तेन्ना हें कोत्तेल्यात. वेळ एकदम त्या वेळार कसलोच फायदो ना, कित्याक आतां वेळ काबार जाला. तो येयला, तो येयला, आनी तो येयला. हुशार आंकवारीक घेवन तो आतां गेला. हुशार आंकवार म्हणजे जो कोण आंकवार म्हणजे आंकवार म्हणजे फकत बायलांक आंकवारीक येवपाक येवचो ना. आंकवार आमी सगलीं आंकवारी म्हणजे तो आमचो न्हवरो आनी आमी सगलीं आंकवारी. हांवूय आंकवार जाता, कित्याक तो येता आमचे पासत. तो जावन आसा न्हवरो. तो आमकां फेस्ताक व्हरपाक सोदता, आनी तो Amen. फेस्ताक व्हरपाक तो आमचे बरोबर रावपाक सोदता. तो रावंक सोदता जाल्यार हांवें ह्या निमाण्या काळात तयारी करपाक एकदम गरजेची. हांवें म्हज्या आत्म्याची, मनाची आनी कुडीची तयारी करपाक एकदम गरजेची. पूण हांव म्हजे फकत पोटाची कोत्ता. हांव ह्यो संवसाराचे वस्तीची कोत्ता. पूण हांव खरेपणी ही तयारी म्हज्या आत्म्यान, मनान आनी कुडीन कोत्ता जाल्यार हांव आतां असो तयार जाता की जेजू येत जाल्यार ताका म्हजे भितर भावार्थ दिसची पडटलो. कित्याक भावार्था वरवीं आतां म्हजें मन, म्हजो आत्मो, म्हजी कूड हांवें जाग्यार हाडल्या, ज्या भाशेन जेजूक जाय तशी. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. Thank you. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Praise Thank God. you, जेन्ना Jesus. हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, हांव मागण्यांनी रिगून रावता 1 वर, 2 वरां, 3 वरां. हांव दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता. जर म्हाका पवित्र आत्मा सांगता वच म्हणटा शेजाऱ्या कडेन, तो तुजे कडेन केन्नाच उलयना, तूं केन्ना ताचे कडेन वचोंक नाय. वच ताचे कडेन, एक काफ्रियाल कर. फकत तुज्या भुरग्यांक कोत्ता काफ्रियाल कर त्या शेजाऱ्याक. वच ताचे बरोबर बस, ताका देवाची खबर दी. ते काफ्रियालचो परमोच केला ना, तूं कितें सांगता तें आयकत येयलें तुजें. काफ्रियाल घेवन वच. काफ्रियाल घेनासतना वेशी जाल्यार तुका धांवय दिली न्हिदली. मातसो कितें तरी त्रास घे. आमचो कोण भुरगीं येयलीं, आमची गोरकार येयली, आमचो गोरकार येयलो, आमची माय येयली, आमी बरें रांदता. पूण कोण येयलो थंयसर जो पवित्र आत्मा सांगता तें, तो कोण आमचो, आमकां कितें पडलां. तांकां वचोन हॉटेलांत खावनी, तांकां कितें करता जाल्यार करुनी. आमचें चिंतप अशें. आमची आमची म्हणल्यार ह्या संवसारांत तुमची बरी आहात, पूण सासणाच्या सासणाक तो तुजो शेजारी आसतलो. तुजो शेजारी जाय तो तूं थंयसर पावोना जायत. ज्या भाशेन आमी जियेता, आमी भावार्थान जियेना जाल्यार आमी थंयसर पावोना जायत. देखून ह्या वेळार म्हज्या भयणीनो, आमी खरेपणी पवित्र आत्मा कितें सांगता तें आमी करपाक एकदम गरजेचें. जेजू कारगां, Jesu karka. जेजू कारगां. Jesu karka. म्हणटोच हांव आयज दनपारां म्हजे बाय मारिया कडेन उलयतालो. हांवें तिका सांगलें, पळय बाय मारिया, म्हज्यान बुधवारा दीस खंयचर आनीक वचोंक जाता, कित्याक हांव बुधवाराचो वेळ काडून हांगा रावतां. हांव कमीट केलां हांगा उतर शिकोवपाक. पूण जेन्ना हांव उतर शिकयता आमकां घोवायकी मेळना, कोण कितें कोत्ता हें कांयच फुडें चलना. म्हाकाय उमेद जायना, कित्याक म्हाका जाय खंयचर केल्लें आनी हांवें खंयचर उजो आनी दुसऱ्या जाग्या कडेन घाल्लो. Praise God. पण बाय मारिया काय सांगलें तें, मेसेज धाडलेली ताजे उपरांत तिचे कडेन उलयलो. मागीर ती म्हाका तिचे त्रास कितें आहा तें सांगली. पूण हांव तिका म्हज्या काळजांतल्यान कितें सांगूंक सोदतालो तें सांगलें. Praise God. सारकें brother. हांव समजा पळय, तूं कितें वावर कोत्ताय जाल्यार आनी त्या वावराचो तुका फळ मेळना जाल्यार तूं चिंतूंक जाय, हांव कित्याक हें कोत्ता. सोदां Correct. काल हांव येता, हांव म्हज्या शेजाऱ्या कडेन वता, आरे गूड मॉर्निंग रे को आयतो. तो मातयेक गोबर उडयता. हांव कोत्ता 1 सुमान, 2 सुमान, 3 सुमार, 1 वरस कोत्ता. तो म्हाजे कडेन त्राक करिना.
तूं आतां कोत्ताय जाल्यार आनी तो तुजे कडेन कांय रिस्पॉन्स करिना जाल्यार तूं ताका सोड आनी दुसऱ्या शेजाऱ्या कडेन वच. आतां तुजो पेट पिड्यार करता, अरे कितलें केलें रे ताका, ताणें काफ्रियाल पासून करून दिलें, बीबीक पासून करून दिलें, ताणें म्हाका कांयच दिवना आनी ताणें म्हाका आतां म्हज्या 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 बाटान सगळो गोबर माती गोबर उडयलो. तुवें वेळ कित्याक काडलोय? इतलें इतलें चिंतप ना की पवित्र सोड ताका आनी दुसरे कडेन वच. पूण आमी चिंतूंक जाय पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता तें ह्या निमाण्या काळार. देखून म्हज्या भयणीनो, ह्या वेळार आमी चिंत दिवंक जाय पवित्र आत्म्याच्या आदारान. पवित्र आत्मो म्हाका कितें सांगूंक सोदता, वॉट इज द होली स्पिरीट टेलिंग मी इन दीज लास्ट डेज. पवित्र आत्मो म्हाका कितें सांगता, कितें कर म्हणटा. तो म्हणटा एक वस्त तुमकां हांव सांगता, सगल्यांक सांगता, मागण्यांनी वेळ काडा. 2-3 वरां मागण्यांनी वेळ काडा. उतरान रिगून रावा. जेजूच्या मोगाची सजमणी घेयात. जेजूक ओळखून घेयात. आमी ताचे बरोबर शासनान जिवंक जाय जाल्यार ताच्या उतराची सजमणी आमकां मेळपाक एकदम गरजेची. ताच्या मोगाची सजमणी मेळपाक आमकां गरजेची. आनी आमी आपलें जिवीतभर त्या उतरान रिगून रावत जाल्यार आमकां ती सजमणी मेळची ना. कित्याक आमकां हे जिवितान आमी जी आसात तातूंत आमकां सगळें मेळचें ना. कित्याक देवाचें उतर इतलें व्हड, कितलें आमी it's the height, the depth, the breadth, the love of God is so big. इतलो देवाचो मोग इतलो व्हड. तुका आमकां Praise मातसो God. इल्लो वॅक्सिनेशन मेळटा सदांकाल. फकत ताका आमी ताका फेस टू फेस मेळटा तेन्नाच आमकां कळटलें कितलो मोग आमचो देव आमचो कोत्ता म्हणून तो. आनी देखून आमकां ताच्या उतराची सजमणी मेळपाक एकदम गरजेची. देवाचें उतर आमकां सांगता, पयली चीट जोआची 2:2-5 आमी पळोवया. पयली चीट जोआची 1 John chapter 2 verse 5 वाचूया. हांव कितें शिकोवंक सोदतालो पूण सोड तें. हांव शिकोवंक सोदतालो पूण जे पवित्र आत्मा शिकोवंक सोदता तें आमी शिकोया आयज. जेजू कारगा. पूण ताच्या उतराक पाळो दितात ती देव आमचो कितलो मोग कोत्ता तो संपूर्णायेन वळखूंक पावल्यान. हाचेच वरवीं आमी सवें पूण ताच्या पाळो दितात ती देव आमचो कितलो मोग कोत्ता तो संपूर्णायेन वळखून पावल्यान. सारकें म्हणटच फकत जेन्ना आमी देवाचें उतर कोत्ता, देवाचें उतर पाळटा, तेन्नाच की आमकां तो संपूर्णायेन आमकां तो कितलो मोग कोत्ता तो आमकां संपूर्णपणान वळखून आमी पावता. म्हणटच जितली आमी देवाचें उतर पाळटा, एज मच एज वी आर डुअर्स ऑफ द वर्ड, म्हणटच आमकां देवाचें उतर आमकां पाळूंक जाय जाल्यार आमी पयलें उतर जाणो जावंक जाय. आतां समजा म्हजे कडेन हो फोन आहा आनी म्हज्यान हो फोन वापरूंक जाय जाल्यार म्हजे कडेन पयलो एक फोन आसूंक जाय आनी हो फोन कसो वापरूंक जाय तो म्हाका कळोंक जाय. सारकें? येस. कशे भाशेन वापरूंक जाय नकळो जाल्यार हांव बिश्तो गुणायतलो आनी कितें करतलो तिचो. तेच भाशेन ह्या उतराची म्हाका सजमणी मेळपाक एकदम गरजेची. एक पाटी उतराची सजमणी म्हाका मेळ्ळी. हांव तुमकां आनी एक गोश्ट सांगता म्हज्या भयणीनो. पवित्र आत्मा ह्या वेळार म्हाका कितें सांगूंक सोदता तुमकां. आमी जेन्ना इतलीं वर्सां देवाचें उतर आयकत आयल्या आनी आमी तें उतर पाळिना जाल्यार आमी तितली जबाबदारी जाता देवाक. आमेन. होय, सारकें रिस्पॉन्सिबल ब्रदर. टू गॉड. तुमी देवाचें उतर आयकोंक नासलें जाल्यार इतलीं वर्सां तुमचे जजमेंट तितलें कमी जातलें आसलें. पूण जेन्ना तुमी देवाचें उतर इतलीं वर्सां आयकलां, तुमकां इतली शिकवण मेळ्ळ्या, आतां तुमची जबाबदारी इतली व्हड जाता. तुमची आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबाबदारी आनी अकाउंटेबिलिटी इतली व्हड जाता. तुमी समजता बिश्टें आमी उतर आयकता हांगा. हांव वाव. विचारता प्रेज तुमकां, गॉड. एक पाटी जेन्ना आमी कितें उतर आयकता, हें उतर म्हजें न्ही, हें उतर म्हजें न्ही, हें उतर पवित्र आत्म्याचें. म्हणून जेन्ना पवित्र आत्मो कितें सांगता आनी हांव फकत एका कानान आयकता म्हळ्यार तूं सांग रे कितें, म्हाका बुधवाराचें कितें तुजें कितें पडलां, तूं सांग, तूं तुजें कर आनी हांव म्हजें कोत्तां. पूण म्हाका गोवायकी वरवीं म्हाका कळोन येता की जें आमी आयकता
गोवायकी वरवीं कळून येता की आमी तें उतर पाळटा म्हणून. आयकता तुमचे भयणीनो, Praise God. गोवायकी वरवीं आमकां कळून येता की हांव फळां दिता म्हणून. गोवायकी वरवीं म्हाका कळून येता की तें उतर जें हांवें कालच्या बुधवार दीस आयकलां तें उतर पाळ्ळां म्हणून. म्हाका आयज गोवायकी ना जाल्यार हांवें तें उतर पाळूंक कॉमेस केला म्हणून. हांव विचारता तुमकां, कितले जाणांनी कालच्या बुधवार दीस जें उतर हांवें शिकयल्लें ह्या जाग्यार, कितल्या जाणांनी तें पोत्तून आयकलां? हांवें अर्दो आयकलो न्ही ब्रदर आयज. बाय I जोनिना, heard, कालच्या बुधवार दीस brother, आमी I शिकयलें तें heard आयज topic. आयकत जाल्यार म्हणजे ह्या सुमारान तुवें तें उतर कळूंक ना, सारकें? होय. So, if you have not done the word, you become accountable to the word. तुझी जबाबदारी वाडटा जेजूच्या देवा भशेन. ओके. म्हणून आतां हांवें तें उतर आयकलें, हांवें तें उतर एके पाटीन आयकून हांवें कांय करूंक ना, हांवें तें दुसरे पाटी आयकलें, हांवें नोट डावन केलें, हांवें म्हणलें जेजू तूं म्हाका हें उतर हांव म्हज्या जिवितांत ह्यो वस्तू करिना, तुवें म्हाका सांगलें जाल्यार आतां हांव जबाबदार जाता, हांव तें करूंक सोदतां. म्हणटा हांव बुधवारे ब्रेस्तारा दीस, शुक्रारा दीस, सोनवारा दीस, आयतारा दीस, सोमारा दीस, मंगळार दीस, बुधवार पासून हांव तें उतर करतां. आनी तेन्ना जेन्ना हांव कॉमेस करतां, वय म्हाका गोवायकी नासत, पूण हांवें तें कॉमेस केलां. आनी हांव म्हणटा वय जें हांव शिकलोलो तें उतर हांव पाळूंक कॉमेस केलां. आतां हांवें जें 6 म्हयने पयलीं जें आयकलां तें हांव पाळटां. हांव सगल्यो वस्तू आतां एका शेतकामती भाशेन ती बियांक घालतां. आनी जें म्हजो फुडार आहा, हांव बियां वरवीं हांव जाणो की म्हजो फुडार एकदम बरो आसपाचो आहा. हांव आतां भावार्थान वाडटां. जेन्ना जेजू येतलो ताका म्हजे भितर भावार्थ दिसती पडटलो. प्रेज Praise गॉड. God. Welcome, Jesus. प्रेज गॉड. जेजू म्हजे भितर भावार्थ कसो दिसती पडटलो म्हज्या भयणीनो? How will he find faith inside of me if I'm not going to be a doer of the word? हांवें खूब पळयलां, लोक म्हणटा ब्रादर हांव सदां काल मिसाक वेतां, कोमी हांव घेतां सदां काल मिसाक वेतां, आमी रातचो आमचो तेल केन्नाच सोडिनात. उतर आयकतात. उतर आमी तें मिसाक आमगे पयलें वाचप, मागीर तें शिंवडतो तें आमी आयकता ब्रादर. पूण आमी ही जी शिकवण आहा ती शिकण ब्रादर आतां कितले पडल्यात आमचे पाद्री पुरो आतां, आमचे पाद्री आमकां बऱ्यो काणयो सांगतात, बऱ्यो काणयो सांगतात त्यो. आनी बरे हांसयतात आमकां, आनी बरें आमकां रोडा पासून हांसयतात, बरें लागता. देखून मिसाक वेता तो पाद्री ताचें तोंड म्हाका बरें दिसता, बरो न्हवरो कसो दिसता, देखून हांव ताचे मिसाक वेतां. उतर आयकोपाक वचना, न्हवरेक भोंवपाक वता, बरो दिसता. आनी मीस जातकच मागीर ताका मेवता, ताचे बरोबर च्यावूय पियेता. तोय खोशी हांव खोशी. मागीर ताका हांव केन्ना आमचें कितें सान्नां वडें व्हरतां, तोय खोशी हांवूय खोशी. Gabriel. काफ्रियाल. म्हज्या भयणीनो हांव तुमकां सांगता, आमी मिसाक आमचे पाद्रीक आनी माद्रीक आनी म्हाका मेवपाक तुमी येनाकात. आमी वसया जेजूक मेवपाक, ताजे बरोबर संबंद दवरपाक, ताच्या उतरान रिगून रावपाक, आमी भावार्थान वाडपाक, त्या भावार्था वरवीं आमी जियोवपाक, एक जैतिवंत जिवीत जिवन आमी खरेपणी देवाक महिमा दिवपाक. आनी महिमा दिल्या उपरांत लोक आमकां पळयतात, तीं भितर सरोंक सोदतात. आमी आतां देवाचें राज वाडोवपाक आमी सुरवात करता. आतां आमी तोखतात तसलीं फळां दिता, आनी तोखतात तसलीं फळां जाय जेजून आमी दिल्लीं. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया. Praise जेजू God. कारगा, Jesus जेजू Christ. कारगा. परत आयस्थान आमी आमचेंच सोडुया. सायबा म्हाका बारीक व्हंकल दी, सायबा म्हाका हें दी, म्हाका हें दी, दी 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 हें दी 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 सगळें दिदी. आतां दिदी बंद करया आनी आतां आमी बाबा कॉमेस करया. बाबा दिदी सोडया, Hmm. मागपाचें काम बंद करया आतां. कित्याक आतां फकत आमकां जाय आमी जें उतर आमच्या काळजांत तें आमी पाडूं. नातर आमी पळयात हांव भयणीनो हांव तुमकां एक सांगता, हांव फाल्यांच्या परवाच्या शॉर्टर्माचेर आनी रिडिंगाचेर रिफ्लेक्शन करता आनी बरयता, सदां काल धाडटा. हांवें पळयलें की हिब्रूचो
इकरावो विसवोर म्हणजे तो फकत भावार्था विशीं उलयता. तो म्हणटा ह्या लोकांक आब्रामांक जाकोबाक हे सगळ्या 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 मनशांक जेन्ना देवान तांकां बासवणी दिल्ली ताचें उतर दिल्लें, खूब जाणांक जें देवान सांगलें तें घडून येवंक ना. पूण तांणी आपलो बाबार्थ देवाचेर सोडूंक ना. हे पोन्ने कोराचे सोल्दाद. पूण ताणें देवाचे चोत्राय चोडूंक कितले भावार्थान आसले ते, कित्याक ते चिंतीन आसले देव हांव तुजे कडेन येता म्हाका तूं सगळें दिवपाक. ते फकत चिंताले म्हजो सोडून म्हज्या देवाशी कसो घोट जातलो. ते देवा कडेन येनासले देव तांकां कितें दितलो म्हणून. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता मातवाचो 6:20-33, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल दीस थिंग्स शॅल बी एडेड अनटू यू. पूण आमी फकत देवा कडेन कित्याक येता, देवा तुवें सगळ्यांक बेसाय दिलां, म्हाका कित्याक दिवंक नाय. आतां म्हाका कितें पडलां, म्हाका तुजें कांय पडोंक ना. हांव म्हजें कितें करता तें करूं न्ही, दिसपट्टा गिरास येता तें करूं न्ही, म्हाका कितें मागणें करूंक जाय कोत्ताय, म्हाका तुवें कांय दिवंक नाय. दिवंक ना, सगळें दिलां. तुका तुजी सरवण केल्या. तुका तुका तो खुर्सा तुजे पासत म्हजे पासत गेला. ताणें आपले तुजे पासत म्हजे पासत आपले रोगत वारोयलां. ताका जाय गरज ताणें कितें वायट केल्लें ना. ताणें आमचो जागो घेतलो आनी ताणें आपलो प्राण सोडलो खुर्साक म्हजे पासत तुजे पासत. तेच्या रोगता वरवीं आमकां धुवन काडली, पवित्र आत्मो दिलो. खूब पाटी आमी कितले मागणें केला आनी देवान आमचे मागणें आयकूंक ना जाल्यार कित्याक देव जाणो ह्या वेळार ताका जाय तुजी गरज ताच्या राजवडकीन काम करपाक. खूब वस्तू समजा हांव विचारता सायबा म्हाका एक व्हडली गाडी दी. अरे कितली जाणांक गाडी ना सायबा, ती गाडी म्हाका व्हडली कित्याक जाय जाणय, म्हज्या शेजाऱ्या कडेन एक गाडी आहा, ताजी एक व्हड गाडी जाय म्हाका. तूं आतां ती व्हडली गाडी घेवन आतां तूं आसको येतलो आयतारा सगल्यांक 10-12 लोकांक घेवन. ना सायबा म्हाका न्हिदूंक जाय आयताराची, हांव कितें आनी आसको येतलो ते ब्रादराचें कितें आयकोपाक. नाका 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 नाका, बुधवारा दीस आयकता तें पुरो. पूण म्हाका व्हडली गाडी जाय. आनी व्हडली गाडी दिली. आतां म्हाका पार्किंग ना, आतां रस्त्यार धरचें पडटा. खूब वस्तू आमी ज्यो मागता देव जाणो की ह्या वेळार तुका ती गरज ना म्हणून देव तुका जें तुका गरज आसा ती दिता. ताका जाय तुका विचून काडला म्हणून ताका जाय तुवें ताच्या राजवडकीन काम वावर केल्लो. तुजी चोत्रां ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर सोडून ताच्या राजवडकीचेर दवरपाक. पूण आमी कितें करता, तुमी म्हणटात तुवें म्हाका हें जें मागलें दिवंक ना, इतलीं वर्सां हांव मागता तुवें दिवंक ना, म्हाका आतां कांय पडोंक ना. आतां जें चलता चलती का नाम गाडी जें आहा तें चलनी आतां. म्हज्यान अशें चिंतूंक जाता. पूण हांव सांगना तुका भयणीनो, हांव देवा कडेन तो म्हाका कितें दितलो म्हणून हांव ताचे कडेन येना. आयज काल हांव ताचे कडेन मागणें कितें म्हाका हें दी म्हणून हांव तें मागणें सोडलां. हांव फकत ताका विचारता सायबा तुका हांवें कितें केल्लें जाय. वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू. आनी हो प्रश्न आमी सदां काल उठोन त्या मागण्यांनी आमी जेजू कडेन हो प्रश्न विचारता सायबा हांवें तुका कितें केल्लें जाय. सायबा हांवें तुका कितें केल्लें जाय. तूं थोकलाय, तूं थोकलाय. तुका सगळें जें तुवें मागलाय तें तुका मेळोंक ना. तें सगळें सोड, तूं थोकलाय तें सोड. तो कितें सांगता तें कर. कित्याक थोडो वेळ आहा, आमचो इनाम आमी मेळपाचो आहा आमकां. तुजी न्हीदूय पिड्यार जाली जाल्यार, कोणें तुका धुमाळो हाडलो जाल्यार, तुका त्रासूय केल्ले जाल्यार, तुजेर आड उलयलो जाल्यार, तुजे वयर गॉसिप केलेय जाल्यार, हो कोण समजता आपूण व्हडलो 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 प्रिचर म्हणून, हो समजता आपूण व्हडलो शाणो म्हणून. म्हूण तेंय म्हणलें जाल्यार जें म्हाका पवित्र आत्मा सांगता तें म्हणपाक हांवें म्हणूंकूच जाय. म्हजे भितर तो उजो आसा देखून हांवें उलोवचें पडटा. तुमकां बरें लागलें वा बरें लागोंक ना तें म्हाका पडोंक ना. म्हाका जें पवित्र आत्मा सांगता तें हांवें तुमकां सांगपाचें पडटाच, ना तर म्हाका म्हजी जोडटी जाता. आनी तुमी आयकोना जाल्यार तुमची जोडटी जातली. देखून ह्या निमाण्या काळार आमी ह्या वेळार आमची चोत्राय जेजूचेर ताका विचारपाक जेजू हांवें कितें केल्लें जाय. हांवें तुका कितें केलें, तुवें म्हाका सगळें केलां.
जे मागला जाय तुवें म्हाका दिवंक नाय, पूण हांव जाणो की तुका म्हजे म्हूण जाणवाय आहा, तुका तुका तुजें मन चड बरें आहा. ह्या निमाण्या काळार म्हाका कितें मेळ्ळेंय जाल्यार हांव जाणो की म्हाका कसलोच फायदो जावचो ना, कित्याक दीस थोडे आहात. हांव म्हजी चोत्र म्हज्या 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 ओत्म्याचेर आनी दुसऱ्यांच्या खातीर जितले ओत्मे हांव देवाच्या राज्यांत हाडूंक सोदतां, ताका म्हाका आदार कर. म्हाका हांवें तुज्या म्हज्या जिवितांत तुका कितें केल्लें जाय, हो प्रश्न आमी विचारुया. आमेन. Amen. Amen. Praise Amen. God. Thank you, What do Jesus. you want me to do? What do you want me to do? जाणे म्हज्या भयणीनो तुमकां सांगता, खूब पाटी जेन्ना देवाच्या उतरान येयलो हांव म्हणटालो, सायबा म्हाका हें करूंक जाय, म्हाका तें करूंक जाय, म्हाका तें प्रिचींग करूंक जाय, म्हाका हें करूंक जाय. तेजो म्हणलो तें तुका करूंक जाय. हांवें तुका कितें सांगलां करपाक, हांवें तुका कितें सांगलां करपाक, तें तूं कोत्ताय. मागीर हांवें हात वयर केले आनी म्हणलें, जेजू आयज तर म्हाका कितें करूंक जाय तें हांव करचो ना, तुका हांवें कितें केल्लें जाय तें तूं म्हाका सांग. जाणा म्हज्या भयणीनो, खूब पाटी देव तुका असलें काम दितलो जे तुवें केन्नाच करूंक ना. Amen. Praise God. देव तुका अशें काम दितलो तुवें केन्नाच करूंक ना. आयज आमची बाय बाय जासिंता, आमची बाय मारिया म्हणूंक लागली, जासिंता मागणें कर. बाय जासिंता म्हणटा हांव ट्राय करतां. काय बरें मागणें केलें. Praise तें God. वय Yes. म्हणलें, पवित्र आत्म्यान तिका आदार केलो. तिणें महिमा दिली देवा. तिच्या म्हणून जातालें हांवें केन्नाच करूंक ना, म्हाका म्हाका वयर सकला जाता, म्हज्यान मागणें म्हज्या कुडीन करूंक जाता. बट तुमचे भितर ह्या युट्यूबाचेर आतां तुमी तें रेकॉर्डिंग केलां, आतां हें काबार जातकूच मागीर हांव आयकोंक सोदता हांवें कशें मागणें केलें. बरें केलें मागणें तुवें. जेन्ना तुवें वय म्हणलें, पवित्र आत्म्यान तुका आदार केलो. बाय जासिंता आयकलें Amen. तूं? Praise God. Oy, brother. ती गेली म्हाका दिसता, आयकोना. Ha. असं brother. Oh, she Thank won't you. go. Te ospana. Praise हांव तुमकां Jesus. सांगता म्हज्या भयणीनो, तुमकां खरेंच सांगता, खरेंच सांगता. हांगा एक पाटी हांवें म्हणलेलें लोक येना. हांवें म्हणलें मागीर हांवें थाराव घेतलो, 5 लोक पासून आसूं हांव शिकयतलो. Praise God. देवाक लोक 100 नाका, 25 लोक नाका. खूब लोक चिंता तो कितें शिकयता, आमी सगळे जाणो. पूण ह्या निमाण्या काळार तुमी सगळे जाणोय जाल्यार देव आमकां एक भाग्योन जिवीत जिवंक आमकां सांगता. लिव्ह अ होली Amen. लायफ. Amen. द Praise God. इम्पॉर्टंट वर्ड, एकूच उतर ह्या वेळार ह्या निमाण्या काळार जावन आसा, एक पवित्र जिवीत जिवपाक आमच्या उतरांनी, आमच्या चिंतनांनी आनी आमच्या कोन्यांनी. हांवें तें शिकयलां, पूण परतून म्हणटा ह्या निमाण्या काळार आमी एक भाग्योन जिवीत. जाणा म्हज्या भयणीनो, हांव तुमकां सांगता, तूं सांत फ्लावी वा सांत मारिया वा सांत जोनिना वा सांत फातिमा म्हणून तुमचें नांव अशें येवचें ना, कोण तुमचे पासत मागणें करचो ना. पूण जेन्ना तुमी देवाच्या उतरा पोरमेर तुमचें जिवीत सारलां आनी तुमी खरेपणी देवाची खोशी केल्या, देव तुमकां एक सांत म्हूण मानता. Amen. दिवस मात तुमकां Amen. मानूंक Amen. न्ही, ताका जाय विलाक केल्ली आनी हांवें हें जाल्लें आनी तो हें जाल्लें आनी पाप साहेबा कडेन गेलें आनी रोमा शेरान अशें जाल्लें. ह्यो सगल्यो खबरो नाका आमकां. देव तुका एक सांत म्हूण मानता, कित्याक तूं देवाची खोशी करताय, तूं देवाच्या उतरा पोरमेर चलता, तूं तुजो संबंद देवाशी घट करताय, तूं एक पवित्र जिवीत जियेताय. तुका जाय देवाची खोशी केली, तुका जाय देवाचें उतर आयकोन, देवाच्या पवित्र आत्म्याचें उतर आयकोन तें उतर पाडून, हेंच आमचें काम. आनी ह्या निमाण्या काळार आमची दोतोराची आमी जेजूचेर दवरपाक एकदम गरजेची. सरकाराचेर, तुज्या बायलेचेर, तुज्या भुरग्यांचेर, तुज्या पात्रांवाचेर, तुज्या शेजाऱ्याचेर तांची खबर आयकोपाची गरज ना. वय त्या गोरकाराक जेवण करूंक जाय मातशें रांद, ताका उपाशीं दवरिनाका, हांव तें म्हणटा. पूण हांव म्हणटा जें तुका देवान सांगलां, तुजो वेळ काडून तें तूं सदांकाल करपाक, तुजो दीस काबार जावचे पयलीं देवान तुका कितें सांगलां तें कर. 1 वर जाय, 2 वरां जाय, कितलो वेळ जावं, जेन्ना तुका देवान कितें सांगलां 1 वर मागणें कर. जेजू शिसांक सांगता, तुज्यान 1 वर पासून म्हजे बरोबर मागणें करूंक जायना जालें,
पोत्तून वेता, पोत्तून दुसरे पाटी मागणी करता, तिसरे पाटी वेता, शीस न्हिदलेले आहात. आणि मागीर तिसरे पाटी येतकच म्हणटा तुमच्यान 1 वर म्हजे बरोबर मागणी करूंक जायना जालें, आतां वेळ पावला, आतां वेळ पावला म्हजो म्हाका म्हाका बोणकुलीन व्हरपाक. उठात 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 उठात. तेच भाशेन जेजू ह्या निमाण्या काळात तुका आनी म्हाका म्हणटा तुज्यान 2-3 वरां म्हजे बरोबर मागणी करून आनी खरेपणी म्हाका ती म्हजे बरोबर संबंद धरूंक तुमकां जायना जाल्यार कितल्या कितल्या संवसारच्या वस्तूंनी तुमी बुडल्यात. हें कांयच आमच्यान व्हरोंक जायना, कांयच व्हरोंक जायना. ह्या निमाण्या काळार आमची चोत्राय आमी जेजूचे ताणें आपलो प्राण सोडला, ताणें आपलें रोगत वारयलां, ताणें आमची सरवण केल्या, ताणें आमकां पवित्र आत्मा दिला, ताणें आमकां सगळें केलां, आमकां स्वर्ग उक्तो केला. म्हणटच आमी आमची चोत्राय कोणाचेर धरपाची? सावंताचेर राफयेल दिवपाक ताका आयज राती? कोण पाद्री येयलो, आमचो पाद्रीगार येयलो, कोण बिस्त साहेब येयलो, ताणें कितें सांगलें? बिस्पान सांगलां, पाद्रीगारान सांगलां. ताका खुशी करपाक वा आमच्या जेजूक खुशी करपाक? पाद्रीगारान सांगलें जाल्यार बिस्पान सांगलें जाल्यार आमी पयलीं आमी तयार जाता ओगे. हांव बिस्पान सांगलां, पाद्रीन सांगलां, मोटवाश्यान सांगलां, सावंतान सांगलां. अरे जेजून तुका सांगलां कितें कर म्हणून तुवें केलाय. ताणें आपलें रोगत तुका वारयलां, ताणें तुका स्वर्ग उक्तो केला. देखून आयज म्हज्या भयणीनो आमी चोत्रायन रावया. आयज आमी खरेपणी हांव तुमकां सांगता, हांव तुमकां खरें सांगता, मोगान सांगता, तुमी म्हज्या रागार जायत पूण हांव तुमकां कितें सांगता. आयजकाल ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर आमची चोत्राय सोडून आमी जेजूचेर ताच्या उतराचेर मागण्यांनी 2-3 वरां आमी वेळ घालुया. आमी उपास सुरवात करुया. फास्टींग एंड प्रेयर. हांव तुमकां सांगता फास्टींग एंड प्रेयर. सुमारान 1 पाटी 2 पाटी जाल्या जाल्यार 1 पाटी तरी करा. जेन्ना तुमी उपाशी रावतात तेन्ना मागण्यांनी चड मागण्यांनी रावात. जितना पोटाची उपाशी करतात तेन्ना तुमची पोटयार जायात देवाचें उतर खावपाक चड. उतराचेर नियाळ करात. कोण कितें म्हणलें कोणा कडेन उलोवपाची गरज ना. कोणाक उलोवपाक जायच जाल्यार ताका कितें उतर दिवपाक अरे हाय रे बायल खंय या भुरगीं खंय चीट येयल्या हें येयलां म्हाका पडोंक ना. चीट येयल्या ना येयल्या आमकां जाय खबरो करपाक संवसाराच्यो. आयजतान आमी चोत्राय जेजूचेर ताच्या उतराचेर पवित्र आत्मा म्हाका कितें सांगता तें चोत्रायन रावपाक हांव आयजतान सुरवात करुया. आमेन. आमेन आमेन. तुमी रागार जावं नाकात म्हजे कडेन कित्याक हें उतर जावन आसा पवित्र आत्म्यान. हांव कितें आनीक शिकोवंक सोदतालो पूण पवित्र आत्मा तुमकां हें सांगूंक सोदता. Praise God. जेजूकार गांव, Thank you, Praise Jesus. God. जेजूकार गांव. Praise God. चल बाय जोनिना. मोगड्या बाप्पा खरेंच आमी तुका आर्गां वाखाणी तुका दिन वाचता हे वेळार हे तुज्या उतरा खातीर. पळय दोनी आमी जायतीं चुकतांव. आमी तुजें उतर आयकोता खरें पूण आमी कितलें पाळटां काय, कितलें आमी मांडून घेता तुजें उतर, कितलीं आमी आमची भूक आनी तान वाडयता काय तुजें उतर तें आयकोंक, ती समजुणी घेवंक. खरेंच दोनया हे वेळार सांग आमकां आमी तुका तुजे पासत आमी कितें केलोलें जाय. न्हय फकत आयकूनच दोनया पूण तें पाडूंक आनी फुडें आमची पावलां मारूंक दोनया दी आमकां तुजी जाणवाय. दी आमकां तुजो वेळ, दी आमकां तुजी भूक आनी तान तुज्या मोगाची, तुज्या नांवाची आनी तुज्या उतराची दोनया. कित्याक जेजू खरेंच आमी जायते वाट्यांनी आमी चुकतांव. आमी चड वेळ आमच्या संवसारीक जिवितांत आमी दितांव पूण दितांव काय आमी तुका वेळ तुज्या सांगाताक दुनिया अप्रोच आमी घालतांव हे वेळार आनी खरीच आमची चूक आमी मांडून घेतांव. दुनिया हे वेळार खरेंच आमकां हे उतरा वरवीं आमचें बदलप जावन आयजतावन आनी आमी बदलणे वरवीं आमच्या आत्म्याक अदीक तुज्या उतराची भूक वाडूंक, तुजें उतर हें आयकत रावंक आनी उतर आयको वरवीं
आमची जिविताची नवसरणी जावंक बाप्पा आमकांच आमी एबेरा तुज्या हातांनी समर्पण करता. पवित्र आत्म्या दी आमकां तुजो आदार, दी आमकां तुजी समजिकाय, तुजी जाणवाय, तुज्या सांगाताक आमी उलो मारून तुका आनी घेवंक तुजी जाणवाय आनी घेवंक तुजे समजोणी आमी कशे भाशेन आमी बदलप हाडून आमच्या जिवितांत कशे भाशेन आमी तुज्या सांगाताक बसून तुज्या थंय उलोवंक आनी तुजी उतराची समजीकाय घेवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवीन. आमेन. आमेन. आमेन.